नमो नमो यीशु Krista Undiaru parlibonascha Namo namo sudbundara Sakramenta tam karakcha Namo namo Yesu Krista Undiaru parlibonascha Namo namo sudbundara Sakramenta tam karakcha Sergi sotiu tu am kamelo rala Sergi sotiu tu am kamelo rala Dev pondi pun tuwe undia cheru Ketla Dev pondi pun tuwe undia cheru Ketla Undia vainaye tu am cekhan sata Undia vainaye tu am cekhan sata Amcha mogan ber tuka samarpita Amcha mogan ber tuka samarpita Namo namo Yesu Krista Undiaru parlibonascha Namo namo sudbundara Sakramenta tam karakcha Cinye Yesu tu ka sango aina Yesu tu ka sango aina Tuche taun buswon ashiv angarana Tuche taun buswon ashiv angarana Yesu am kamelo tu ye Yesu ye am kamelo tu ye Tujhe kurpeche denya banda ke Tujhe kurpeche denya banda ke Namo namo Yesu Krista Undiaru parlibonascha Namo namo sudbundara Sakramenta tam karakcha Lagi sertau somya satau tuji gorsa Lagi sertau somya satau tuji gorsa Tuje sangira vista tau cinye gorsa Tujhe sangira vista tau cinye gorsa Santush satau amin kevan
तुझे दर्शन संतोष सदा आम्ही घेऊ तुझे दर्शन साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्श साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवित्र स्पर्श नमो नमो येशू ख्रिस्ता नमो नमो येशू ख्रिस्ता पुण्यारूपाने पोनस्या नमो नमो सुंदरा सक्रमेतां कारक्षा नमो नमो येशू ख्रिस्ता पुण्यारूपाने पोनस्या नमो नमो सोडबोंडारा सक्रमेतां कारक्षा Alleluia, 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 Alleluia. या सकाळीच्या वेळा या पवित्र सक्रमेंतांतल्या तुझे मुखार आम्ही हांगा सजमल्या जेजू आमी तुका समर्पण करता सुमिया या घडये तुझे हजरपण या पवित्र सक्रमेंतांत ओळखून घेता सुमिया बवर्तान सुमिया तू खरो देव जीव देव म्हणले आमी ओळखून घेता आणि तुझे मुखार आमी सरपडता तुका आमी नमन करता आराधन करता तुका आमी स्तुती करता सुमिया जेजू मोगळा जेजू या घडये हांगासर जमलेल्या आनी हांगासर येवकाच्या या सगळ्या भाव भयणीक तुज्या पांयां समर्पण करता तुझे काकुलतेची नदर तुझे मोगाळ दिश्ट या हर एका भाव भयणीचेर आसूं दी सुमिया हांगासर भावार्थान पातयेन आयल्या हर एकल्याक या भाव भयणीक तूं आपोवन सुमिया तुज्या मोगाचो स्पर्श तांकां दी सुमिया तुजो अनुभव दी सुमिया तुझ्या दैवीक शक्तीन कृपेन तांकां भर सुमिया आनी त्या बरेपणान भरलेली भाव भयणी हांगातावन भायर वता समाधानान संतोषान फुडें सरूंक ताका कृपा दी सुमिया हर एका भाव भयणीक आपोवन सुमिया तुझ्या काकुलतेन बस सुमिया तुझ्या दैवीक स्पर्शान भर सुमिया तुझ्या मोगाचो अनुभव दी सुमिया आनी हांगासर थोडो वेळ तुज्या सांगाता दिवसिताना जायते बरेपण तुज्या कुडीन तुज्या जिवितान तांच्या कुटुंबांत तांणी मागलेल्या हर एकल्या भाव भयणीक लाभय सुमिया तांकां हर एकल्याक आशिर्वादीत कर सुमिया आशिर्वादीत कर सुमिया तुज्या कृपेन बस सुमिया तू जीव देव तू खरो देव म्हळ्यार आमी वळखता तुका आमी मान करता तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता सुमिया तुका जावं आराधन स्तुती मान होगळाप आतां आनी सदां सर्वदा आमीन सक्रमेतां कारक्षा Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी भयणीनो या पवित्र वेळार या पवित्र थाळार या पवित्र सक्रमेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसा मोगाचे न्हू सर्गीचो देव तो आमकां मेळोवंक रावला आपणाचें देवपण लिपोवन दवन या उंड्याचें रूप ताणें घेतलां आनी उंड्या वायनार येवक्रिस्तीक आराधना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे थंय येता आमचे थंय वस्ती करता केदें व्हरतें भाग आमचे मोगाळ भवनो आनी भयणीनो केदें व्हरतें भाग आमचे हर एकल्याचें त्या देखून त्या गायलेल्या गितांतलीं उतरां तिसरें चारान आमी गायलें सोबीत उतरां ती म्हणटात
लागी सरता सोमिया सागता तुझी कोर्सान तुझे संगी रावून विसरता जिनिये कोर्सान संतुष्ट जाता आमी घेऊन तुझे दर्शन वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या सोमियाक लागी येवंक आमी हांगासर आयल्या त्या सोमियाची गोडसाण साकोवंक आज आमी हांगासर आयल्या ताच्या हजारपणांत आसतना ताचे मुखार आमी बसून आमकांत त्या सोमियाक समर्पण करतना आमच्या जिविताची गोडसाण आमी ती विसरता आमी ती सगळी सोडता मोगाचें न्हू कित्याक ह्या गोडसाणे मुखार ती गोडसाण रावना आनी त्या देखून असली गोडसाण सागच्याक आनी ह्या सोमियातावन संतुश्ट जावच्याक सोमियाचें दर्शन घेवच्याक सोमियाच्या आजारपणांत आमी हांगासर आसाव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो त्या देखून एक सत आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू आमच्या दोळ्यांक फकत दिसता तो उंडो पूण ह्या उंड्यांत लिपोवन आसा आमचो देव आमचो सोमी आमचो खरो जीव देव मोगाळ भावानो आनी भयणीनो त्या देखून आमची पातयेनी आमचो भावार्थ संपूर्ण त्या सोमियाचेर ह्या आराधनेच्या सुरवेर आमी दवरया मोगाचें न्हू त्या देखून आमी खंय येवंक ना ह्या जिव्या देवा मुखार आयल्या ओ जीव देव म्हाका आनी तुमकां हर एक लागी पळयता म्हाका आनी तुमकां हर एक लागी वळखता मुजें आनी तुजें नांव कान ओ देव आमकां उलो मारता मोगाचें न्हू आनी असल्या जिव्या देवा मुखार असल्या बळवंत देवा मुखार आमी हरियेकली बसून आसा मोगाचें न्हू आनी त्या देखून उडास दवरया ओ केवल एक उंडो मात्र न्ही ओ जीव देव ओ जिविताचो उंडो सासणीक जिवी दिवचो उंडो आनी असल्या जिव्या उंड्या मुखार हांव आनी तूं हांगासर बसून आसा मोगाचें न्हू आमचें संपूर्ण समर्पण ह्या जिविताच्या उंड्याक ह्या जिव्या देवाक आमी करया मोगाचें न्हू जुवांव सोवांजेल अध्याय 6 वाक्य 32 तावन आमी वाचलें जाल्यार कितें म्हणटा सतच हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मयजेन तुमकां दिवंक ना बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो आनी तो वळू जेजो उलयतना त्या लोकांक म्हळें सैबा वो उंडो सर्गीचो उंडो आमकां दी आमकां सदांच दी आनी तो वळू जेजून तांकां म्हळें हांवूच तो सर्गीचो जीव उंडो म्हजे सशी येता तो केदींच बुकेवचो ना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सर्गीचो उंडो बाप तुमकां दिता सर्गींत हांव तो देंवता आनी संवसाराक जिवी दिता तोच देवाचो उंडो मोगाळ भावानो आनी भयणीनो सर्गींत हांव देंवलोलो सगळ्या मनशा कुळाक जिवी दिल्लोलो देवाचो उंडो आमचे मुखार आसा आनी त्या देखून जेजू म्हणटा हांवूच तो जिविताचो उंडो हांव तुमकां जिवीत दिता हांव तुमचे सांगाता रावता आनी जो कोण म्हाका लागीं येता तो बुकेवचो ना जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो ताणेवचो ना आमची आत्मीक बूक आमची आत्मीक तान भगोवचो जिविताचो उंडो ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच जिवो आजार आसा मोगाचें न्हू थोड्या दिसा आदीं एक मालगडी स्त्री तिचे लागीं फोनार उलयतना ती म्हाका म्हणाली पद तुमचें आराधन तुमचें मिसाचें बलिदान हांव पळयतां आराधनान बागीक जाता तुमी खंय गेल्यार एक सांगा ती कुंभाराक मुखार येतना तो उंडो न्हय तो बाकरे कुडको काणयो तांणी येवचें न्हय त्या जिविताच्या उंड्याक देवाच्या उंड्याक जेजूक कान घेवंक तांणी मुखार येवचें हें परतून आनी परतून सांगा पादर आनी त्या देखून मुखार येताना कुंभार कान घेवंक त्या हातांत तुवालो नाका म्हूण सांगा त्या हातांत मोबायल नाका म्हूण सांगा
त्या रित्या हातांनी बाबर्थान पातयेनीन तांकां मुखार येवंक सांगा फादर आनी त्या जिविताच्या उंड्याक मानान गौरवान घेवंक सांगा फादर म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या भयणीची पातयेनी मोगाचें न्हू, त्या भयणीची पातयेनी तो उंडो केवल न्ही जिविताचो उंडो, जिवो उंडो, सासणीक जिवी दिवचो उंडो. आनी त्या देखून ती म्हाका म्हणाली फादर त्या विशयान परतून आनी परतून उलया, खंय गेल्यार उलया, लोकांक समजाचे तांणी हातान कान घेवचो तो जिविताचो उंडो, जिवी दिवचो उंडो फादर. आनी त्या देखून पवित्रपणान मुखार येवंक तो कुमगार घेवंक सेवंक तांकां सांगा. तो तूं आलो नाका, ते मोबायल हातान नाका फादर, मानान घेवंक सांगा जिविताच्या उंड्याक. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, तसो जिविताचो उंडो, तसो देवाचो उंडो आमकां जिवीत दिल्लो आमचे मुखार आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, त्या देखून जोएल प्रवादी अध्याय 2 वाक्य 20 आनी 7 म्हणटा, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव आनी मुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जातल्यात. हांवूच सर्वेस्पर तुमचो देव आनी मुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जातल्यात. त्या देखून आमचो खरो देव, जिवो देव वस्त ह्या देवा भायर आमकां कोणी दुसरो देव ना मोगाचेनो, देव ना मोगाचेनो. वस्त जिविताचो उंडो, वो खरो देव ह्या देवा मुखार आमी सगळां हांगसर आसा. त्या देखून ही जोएल प्रवादीची उतरां एक पडी आमी सांगता मुनिया मोगाचेनो. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव आनी मुझे भायर आनी मुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना, दुसरो कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जातल्यात. म्हूण तुमी जाणा जातल्यात. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव आनी मुझे भायर आनी मुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना, दुसरो कोणूच देव ना. हांव सर्वेस्पर तुमचो देव, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव आनी मुझे भायर आनी मुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना. दुसरो कोणूच देव ना. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, असलो जिवो देव, खरो देव दुसरो ना. मुझे सांगता निवृत्त जाल्ल्या पाद्राबाच्या घरांत आमच्या पाद्राबां पळोवंक एक तरणाटो दुसऱ्या जातीचो हिंदू तरणाटो आसलो. पोर म्हाका तो म्हणटा, फादर आमी क्रिस्तांव मनशांक, हुशार नासलेल्यांक, पिडेस्तांक मस्तू जाणांक पळयलां फादर, मस्तू जाणांक हांवें पळयलां. मस्तू जाणांच्या घरांनी रावलां, आस्पत्रेंत रावलां फादर. एक हांवें पळयल्लें, तो म्हणालो हिंदू तरणाटो, तुमचो देव बळवंत, तुमचो देव जिवो देव. ती मागतात फादर आनी न्हिदोनांतलीं उठतात, चलतात, हुशार नाटलीं बरीं जातात. कितली बरी भलायकी तांकां मेळटा फादर. तुमचो देव जिवो देव. आनी तो मुंदसून म्हणालो, हांव आनी म्हजे बायल फादर, हांव आनी म्हजे बायल आमकां क्रिस्तांव जायजे. म्हाकाय त्या जेजूचेर पातयेनी आसा, आमकां क्रिस्तांव जायजे. हांव थोड्या दिसांनी फाटीं येता फादर, हांव थोड्या दिसांनी फाटीं येता, म्हाकाय क्रिस्तांव जायचे म्हणालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. त्या देखून आमी सांगलें मोगाचेनो, वो मेल्लो देव न्ही, वो खाली उंडो न्ही, वो जिविताचो उंडो, वो जीव दिवचो उंडो, वो बरी भलायकी बरेपण दिवचो उंडो. आनी त्या उंड्या मुखार आमी बसून आसा मोगाचेनो. ही पातयेनी वो भावार्थ आमकां आसा जाय. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा, कोण ह्या पातयेनीन म्हाका लागीं सरता तो बुके वचो ना, कोण म्हाका सतमनता तो थाने वचो ना. ताका बरी भलायकी बरेपण सगळें मेळटा म्हणटा. त्या देखून सगळां एक घडी दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया एक घडी. असल्या जिविताच्या उंड्या मुखार, असल्या जीव दिवच्या उंड्या मुखार, असल्या खऱ्या देवा मुखार आमी बसून आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ते सुरविल्लें गीत गायतना आमी म्हळें, जिणयेचें सूख दूख तुका सांगोंक आयल्या हांव, तुजे तावन बुजवून आशेवनांक रावल्या हांव.
ये जेजू ये आमकां मेळोंक ये, आमकां मेळोंक आमचो जेजू राखता, हर एका घडये आमकां लागीं येता. आनी त्या देखून मोगाच्या बाबा भयणी आमी सांगलें वो जिवीत दिवचो उंडो, जिविताचो उंडो खरो देव त्या देखून त्या पातयेनीन त्या बाबार्थान तुमची काळजां मना उक्ती करा, तुमचें सुख दूख ताका सांगा, ताचे लागीं उलया ह्या घडये. कितें सुख दूख घेवन हांगासर आयल्यात, ताचे जावन कितें बसोवन आशेवन हांगा आयल्यात, तें सगळें ताका सांगा. तो आयकता, तो पळयता, तो मागिल्लें दिता. मोगाच्या बाबा भयणी, तो मागिल्लें दिता. तो जिवो देव, तो मागिल्लें दिता. ह्या घडये पातयेनीन माग, तुजें सुख दूख सांग ताका. तुजे खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर, वा कोणाय खातीर मागोंक हांगा आयलाय वा हांगा आयल्याय. काळीज तुजें उक्तें कर, मन तुजें उक्तें कर. सांग ताका, सांग ताका काळीज आसा. ताचें काळीज मोवाळ काकुलतीन भरलेलें, बिरमोद पावता तसलें. आनी त्या देखून तो रडलो, सुरसुरलो, ताका बिरमोद दिसली. आनी त्या देखून ताचे जशी आयिल्ल्या कोणायकी ताणें रितेन धाडूना, खाली हातांनी पाटीन धाडूना, हर एकल्याक ताणें आपडलां. आज म्हाकाय तुकाय आपडटा मोगाचें न्हू. हांवें तुवें मागिल्लें दिता. तुजो भावार्थ घट कर, तुजो भावार्थ घट कर, तुजी पातयेनी थीर कर. दुबाव नाका, जिवो देव तो, दुबाव नाका. तुजो भावार्थ घट कर. तुज्या काळजान जावन सांग ताका, सोमिया पातयेता, तूं जिवो, तूं खरो देव म्हूण पातयेता, पातयेता सोमिया. म्हाका दुबाव ना, तूं खरो देव, तूं जिवो देव. तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हूण पातयेता. भावार्थान पातयेता सोमिया, भावार्थान पातयेता म्हूण ताका सांग. तुजें सुख दूख ताका सांग. ताचे लागीं उलय, तुजें काळीज उक्तें कर. कितें बेजाराय, कितें दूख, पिडा शिडा, समस्ये, सोलवणी, भिरांत तुज्या मती कितें दोसता, कितें भिरांतेची चिन्नां तुजे भितर आसात. जावं तुज्या भुरग्या बळांची भिरांत, आनी कुटुंबाची भिरांत, आनी कितेंय, सगळें तुजें काळीज मन उक्तें कर. बाबा भयणी, उक्तें कर. तूं कोणाय मुखार न्ही, जिव्या देवा मुखार आसाय. उक्तें कर, उलय, उलय, सांग ताका. ताजे मुखार रडल्यार इवना, सांग, रोडोन सांग. तुज्या काळजान जावन सांग, उलय. तो जिवो देव, तुजें दूख निर्फळ जावचें ना. तुवें मागल्लें तें बेश्टेंच जावचें ना. तो आयकता, पळयता, भोगना तुजी उसार. तुजें काळीज उक्तें कर, उलय, उलय ताच्या कडेन सांग. तो जिवो देव, खरो देव. त्या देखून ह्या आराधनेच्या सुरवेर तुका कोणाक घेवन आयलाय तांकां समर्पण कर. त्या जेजू लागीं उलय, त्या जेजूक सांग. आनी त्या जेजूक आमी आराधन करया, स्तुती करया. त्या जेजून म्हळा लोकांत्य देवारग, संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगात आसा. हांव तुमकां एक सुरो सोडिना. हांव आसा, हांव आसा, हांव आसा तुमचे सांगाता. तुमी एक सुरी न्ही. त्या देखून त्या जेजूचेर, त्या जिविताच्या उंड्याचेर आमी पातयेनी दवरया. आनी त्या जेजूक आराधन करून, नमन करून आमी गावया. गीत लोकांत्य देवारग 27 ಹೇಳಿದ ದೇವರೇ. त्या देवाक आमी आराधन करून गावया. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ
ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ सर्गार्थावनो देवान आयिल्लो ओ जीव उंडो मोगाचनो आमकां जिवी दिवसो उंडो आमचे मुखार आसा खरो देव देवाथावन आयिल्लो ओ उंडो आमचे मुखार आसा या देवाक आमी आराधन करया या देवाक आमी स्तुती करया या देवाक आमचें आमी समर्पण करया मोगाचनो त्या देवा मुखार आमी साश्टांग सरपडया समर्पण करया आमचे खातीर आसो मुझे आनी तुझे खातीर आसो वो देव खरो देव मनशा रूप घेतिल्लो देव म्हाका आनी तुका वळखोनसो पळोवनसो देव आनी ह्या देवाक आमी आराधन करया स्तुती करया नमन करया ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ರೊಟ್ಟಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ आमच्या हरी एका जिवीत असो आत्मी असो वडील खरो देव तो जावन आसा ताचे थंय आसा आमकां ताचे थंय एक वर्तन आसा आमकां संतोष समाधान आमकां हरी एक लागी अभिषेक करतो ताच्या स्पर्शान बरसो आमचे दुखां बसतो आमी केन्ना ताका लागीं येता आमकां राखोन आसतो आमचो खरो देव जिवो देव आमकां हरी एक लागी वळखोनसो आमचे मुखार आसा मोगाच्या बाबा भयणी त्या देखून आमी सांगलें सुख दूख सांगया आयकता तो पळयता आमची दुखां बसता तसलो देव आमच्या मुखार आसा त्या देवाक आमी आराधन करया स्तुती करया नमन करया आमचे जिवीत ताका समर्पण करया ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹೆನೋ ನಾನಿಂದು ಆನಂದಿಸು ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ ಸಜೀವವೇ ಯುವ ದೇವರೇ ಬಳಲುತ್ತಿಹೆನೋ ನಾನಿಂದು ಆನಂದಿಸು ನಿನ್ನೊಡು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ನಿನ್ನೊಡು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ ಬಲಿ ಪೀಠವ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ
पीठवा बलिपीठवा देवरे आराधने रोटिये आराधने आत्मरे आराधने परमात्मरे आराधने लोकांचदा वरेकू इरुवेयंदु नुडिदा येसुवे आराधने आराधने येसुवे आराधने Heal them, Lord Jesus. May your mighty power flow, Jesus. Touch them, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Bless them abundantly, Lord. Be with them, Lord Jesus. Be with them, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Bless them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint them, Jesus. Anoint them, Jesus. Heal them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. May your mighty power flow, Lord Jesus. Touch, Jesus. Bless them. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावानो आणि बहिणीनो कालच्या दिसा आम्ही करेजमाची या प्राजित काळाची सुरुवात आम्ही केली. आता प्राजित काळ म्हळ्यार कितें? थोडे फावटी आमच्या मोतींत इतले नकारात्मक चिंताप आसा या प्राजित काळा विशांत थोडे फावटी आमी चिंतचे आसा. प्राजित काळ म्हळ्यार दुखाचो काळ. या प्राजित काळा वेळार हांवें उपास करूंक आसा, मसली कांय नासतना रावूंक आसा. या प्राजित काळार संभ्रमणांत फेस्तानांत गम्मत ना आनी त्या देखून दुखाचो काळ, बेजारायेचो काळ, तें चिंताप आमी घेवन आसची थोडे फावटी आसा. आनी थोडे फावटी प्राजित काळ वेळार करेज म्हळ्यार नाका, करेज म्हळ्यार बेजाराई, दूख म्हणलें चिंताप. पूण मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमकां बावर्त्यांक प्राजिताचो काळ, करेजमाचो काळ, कुरपेचो काळ मोगाचो न्हू. कुरपेचो काळ, देवाच्या सोडवणेच्या मिस्तेराचो नियाळ करचो काळ, देवाक लागीं येवचो काळ, देवाची आशिर्वाद भोगचो हो पवित्र काळ मोगाचो न्हू. त्या देखून ते नकारात्मक चिंताप न्ही, सकारात्मक चिंताप, पॉझिटिव्ह थिंकींग, पॉझिटिव्ह चिंताप या प्राजित काळा विशांत आमकां अरियेक लागीं आसूंक जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून प्राजिताचो काळ त्या सोम्याक लागीं येवंक, सोम्याक चड आनी चड अनुभव करूंक, सोम्याची कृपा जोन घेवचो हो वेळ जावन आसा मोगाचें न्हू. हो आईन काळ. त्या देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा हो आईन काळ, हो कृपेचो काळ, हो बेसांवाचो वेळ जावन आसा मोगाचें न्हू. आनी असल्या प्राजित काळाक कालच्या दिसा आमी पांय तेंकला मोगाचें न्हू. आतां प्राजित काळार आमी थोडे फावटी दोंडोवण्यो करता. प्राजित काळाच्या सुरवेर थोडे फावटी आमी थोडे निर्धार करता. प्राजित काळार मांस खायना, प्राजित काळार मसले खायना, प्राजित काळा वेळार हांव खंय गम्मत मारिना, थोड्यांनी प्राजित काळा वेळार खाट सोडचें, ताका शेव करूंक ना, अशें जायते तरेचे. थोड्यांनी प्राजित काळा वेळार हांव पियेना, आमाल सेवना आनी खंयचेंय ना आनी खंयचेंय ना म्हूण. पूण हांवें विचारचें, हें पुरो करचें कोणा खातीर, कित्या खातीर आमी करचें? आमी मांस खायना म्हणटा, उपास करता म्हणटा, हांव म्हजें खाड सोडता म्हणटा, सोरो पियेना म्हणटा, आनी ताचे बरोबर आनी कितें जायत्यो तरेच्यो दंडोवणी आमी करता. आनी पास्कांच्या फेस्ता दिसा परतून सुरू, पियोंक सुरू, गम्मत मारूंक सुरू, आनी घालें खाड हाडलें खाडचें, आनी कितें पुरो पास्कांच्या फेस्ता दिसा सुरू जाता. तर हांवें विचारचें, हें कोणा खातीर केलां आमी? आमी कोणा खातीर करचें? हाका उद्देश आसा गी? त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, एक उडास दवरया.
प्राजित काळाचो करेस्माचो केंद्र व्यक्ती वो जेजू. हांवें कितेंय करूंक चिंतलां, कितेंय करूंक निर्धार केला जाल्यार ताचे खातीर ताका सडीत लागीं येवंक, ताका सडीत अनुभव करूंक, ताचे सडीत स्पर्श ह्या प्राजित काळार जोडून ताची कृपा अनुभव करूंक मोगाचें न्हू. ताची कृपा अनुभव करून म्हज्या जिविताचें नवीकरण करूंक, म्हज्या जिविताचें बदलावण करूंक एक नवेंत जिवीत हांवें सुरवात करूंक मोगाचें न्हू. त्या देखून जर तर हांव नवीकरण करता, नव्या जिविताची सुरवात करता जाल्यार ते पास्कांच्या फेस्ता दीस आखेर जायना. पास्कांच्या फेस्ता दीस आखेर जायना. तें सुरू जाल्लें मून दर्शन वसाचें मोगाचें न्हू. मून दर्शन वसाचें. जर तर पास्कांच्या फेस्ता दिसा आखेर जाता जाल्यार हांवें कितेंय केलां जाल्यार तें म्हजे खातीर, तें म्हज्या फायद्या खातीर, म्हज्या बरेपणा खातीर हांवें केलां, शिवाय जेजू खातीर न्ही, ताका लागीं येवंक न्ही, ताचो अनुभव जोडूंक न्ही. जर तर ताणें म्हाका आपडलां, ताणें म्हाका बरो केला, ताणें म्हाका स्पर्श दिला जाल्यार म्हजें जिवीत ताच्या उपरांत त्या सोमया खातीर, ताचे खातीर हांवें जिये जाय. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमी उडास धरया. हो संवसार 4 दिसांचो, हो संवसार 4 दिसांचो. काल आसल्याव, आज आसाव, फाल्यां आसाव गी म्हूण आमकां कोणायकी गळीत ना, आमी नेनाव. त्या देखून आमचें सगळें जिवीत ह्या सोमयाचें आनी सोमया खातीर मोगाचें न्हू, हें उडास धरया सोमया खातीर. आनी त्या देखून कालचे दिसा आयकल्लें तें वाचप उडास आसा जाल्यार जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप काल आमी मिसा वेळार वाचल्लें आयकलां जाल्यार जोएल प्रवादी कितें म्हणटा? तुमची काळजां पिंदा, न्हय तुमची वस्त्रां, सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुलदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलोलो. त्या देखून जोएल प्रवादी कितें म्हणटा? कितेंय करता जाल्यार बायल्या देखी खातीर, तुमचे खातीर आनी कोणाय खातीर न्ही, तुमची काळजां पिंदा, तुमची काळजां उक्तीं करा. तुमच्या काळजांनी कितें राग, मोसोर, द्वेश, क्रोध, फारीकपण, वायट सवयो, वायटपण आसा जाल्यार तें पिंदा, तें भायर काडा, नवें करा, नवें जिवीत धरा आनी सर्वेस्परा देवा थंय परतून येया. तुजें जिवीत ताका समर्पण कर आनी ताचे कडेन माग, तो कृपा दिता एक नवें जिवीत धरूंक, हे नव्या जिविताची सुरवात करूंक. आनी हें आपोवन त्या देखून जोएल प्रवादी म्हणटा, बायले न्हय, मांस मासली केवळ खाय नासतना रावचें, वा उपास करचें, वा काड सोडचें, पिये नासतना रावचें, हें करा, हें जायचें मोगाचें न्हू. हें सगळें आमी करचें, बायलान करचें, हें सगळें आमची काळजां पिंच्या खातीर. आमच्या काळजान कितें खोटेपण आसा, उणेपण आसा, वायट आसा, पाताक आसा, हें सगळें वळखून घेवन सोमयाक लागीं येवन एक नवें जिवीत सुरवात करच्या खातीर, त्या खातीर करा, त्या खातीर करा म्हणलें आमकां जोएल प्रवादी समजोवंक ह्या उतरांनी प्रयत्न करता मोगाचें न्हू. त्या देखून पेद्रो जेजू लागीं म्हणलें उतरां, सोमया कोणा लागीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. जेजून सिसांक म्हळें, लोक सोडून गेलो ताका, आनी तवळ सिसांक म्हळें, तुमी म्हाका सोडून वतात गी, म्हजे हांव तुमी पयस वचूंक आशेतात गी. तवळ पेद्रो म्हणली उतरां, सोमया कोणा लागीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, प्राजीत काळा वेळार आमी म्हणचें तेंत, सोमया तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तूं म्हजें जिवीत, तूं म्हजें सर्वस्व. सोमया तुका लागीं येता, तुका लागीं येता, म्हज्या जिविताचें परिवर्तन करता, म्हज्या जिविताचें नवें साव करता सोमया. आनी त्या देखून हांव तुका लागीं येता म्हणचें. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, किर्तन 18 वाक्या 2 म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजें काडाप,
मुझे कोटे मुझो सोडवणदार मुझो देव मुझे कडाप हांव ताका शरणा येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तरीगून मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या करिस्माच्या काळार सगळें आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा शरणागत जावचें समर्पण करचें मोगाचें न्हू आनी वळखून घेवचें ओ खरो देव ओ नीज देव ओ म्हजे खोटे ओ म्हजो भद्रती हाचे भायर ह्या संवसारांत कितेंय ना कसलीय भद्रती ना म्हणलें तें वळखून घेवचें मोगाचें न्हू ह्या करिस्माच्या काळार आनी त्या देखून वो काळ आईन काळ म्हजें आनी तुजें जिवीत बदलावन हाडूंक सोगसो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा आनी त्या देखून ताजें आजरपण परत आमी वळखतना वो प्राजीत असो करिस्माचो काळ आमकां फावो केल्ल्याक ताका आमी अर्घां दिवया आनी ह्या काळार ह्या आईन वेळार ताची कृपा ताची मजत आमच्या जिविताक वाळोवन दी म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू त्या देखून किर्तनकाराची उतरां म्हजे सांगात आमी म्हणया मोगाचें न्हू सर्वेस्वर म्हजें कडाप मुझे कोटे मुझो सोडवणदार मुझो देव मुझे कडाप हांव ताका शरणा येता सर्वेस्वर मुझे कडाप मुझे कोटे मुझो सोडवणदार मुझो देव मुझे कडाप हांव ताका शरणा येता मोगाच्या भावा आनी भयणी करिस्माची सुरवात केल्या मुझे आनी तुजें जिवीत ताका समर्पण करया कितेंय उणेपण आसा अस्गदगाय आसा वायट आसा खोटेपण आसा पाताक आसा सगळें ताका समर्पण करया म्हज्या आनी तुज्या जिविताचो पदवेदार देव म्हज्या आनी तुज्या जिवितान परिवर्तनाचो म्हाका आनी तुका स्पर्श दिवचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा त्या देखून आमचें जिवीत ताका समर्पण करया भावार्थान पातयेन आमी वळखून घेवया ओ खरो देव म्हणलें आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू त्या देखून परतून येवपी तिंत उतरां म्हजें सांगाता म्हणया सर्वेस्वर म्हजें कडाप मुझे कोटे मुझो सोडवणदार मुझो देव मुझे कडाप हांव ताका शरणा येता 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 हालेलुया 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 मोगळा जेजू मोगळा जेजू हांव तुजो तुजे मुखार आयला म्हाकाच समर्पण करता म्हाकाच समर्पण करता सोम्या जेजू ओ पवित्र काळ करिस्माचो म्हाका फावो केलाय ह्या खातीर तुका दिन वाजता ह्या खातीर तुका दिन वाजता म्हजें समर्पण तुका करता म्हजें समर्पण तुका ह्या पवित्र काळार म्हज्या जिविताचे नवीकरण करूंक म्हाका कृपा दी म्हजे संगीत तूं राव म्हजे संगीत तूं सल म्हज्या जिविताचे उणेपण अस्गदगाय पाताक खोटेपण वायटपण वळखून घेवंक म्हाका कृपा दी तुजी सचाई म्हाका दी तुजी कृपा म्हज्या जिविताक वाळय म्हजें जिवीत नवें कर म्हजें नवी जिवीत नवें कर त्या मारी पाद पास्कांचो मिस्तेर
Paschal mistério. 노베퍼나는 Noia panana. 삼브라문구 Sombramuco. 마카파워커르 Maca pavocar. 마카파워커르 Maca pavocar. 마카파워커르 Maca pavocar. तुझी कृपा मका दी Tuci kurpa मका makadi. तुझी कृपा दी Muझे तुझका मका kurpa. आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर. मका आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर. touch Lord Rest Lord. touch Lord Touch Lord. bless me Lord Bless me Lord. bless me Lord Bless me Lord. anoint me Jesus Lord Jesus. anoint me Jesus Anoint Jesus. be with me Fill Jesus me Jesus. hallelujah Hallelujah. 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 मोगाचनो आमची जिविताका समर्पण कर ताची सकत वाळून दी आमच्या जिवितान म्हण मागून आमी गावया गीत जेजू पदवेदार ಪಾನ್ಸಂಕು 47 ಉಬಿರವ್ಯ जिसु पोतवेता तासो अधिका सर्गा संसारा सदा सर्वथा जिसु पोतवेता तासो अधिका सर्गा संसारा सदा सर्वथा सुयोगा सुता तुर्योला सुता तारारानी ताची महिमा दर्यो दर्यो गासोता सूर्योला सोता तारारानी ताची महिमा Alleluia 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 ज्ञानानि माज्ञा मान आणि गौरव देवया सदा तक आमचरया आणि ज्ञानानि माज्ञा मान आणि गौरव देवया सदा तक आमचरया जिसुका कुलदा आमका बक्षिता गैराणी कृपा तो बोधकसिता जिसुका कुलदा आमका बक्षिता गैराणी कृपा तो बोधकसिता पत्काच्या कोणा बुडो नसतेना अज्ञात मोचादो नितळ तो करता पत्काच्या कोणान बुडोन असलेल्या अज्ञात तुझ्या दोन नितळ तो करता Alleluia 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 ज्ञानानि माज्ञा मान आणि गौरव देवया सदा आमचरया आणि ज्ञानानि माज्ञा मान आणि गौरव देवया सदा तक आमचरया मुझ्या जीविता दंडची बेठा भद्रकड पावय कोरावयता मुझ्या जीविता दंडची बेठा भद्रकड पावय कोरावयता नव्या जीविता मोच्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावयता मोच्या जीवितान नोच्या ताळ्याता एक नवे गायन तो गावयता Alleluia 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 ज्ञानानि माज्ञा मान आणि गौरव देवया सदा तक आमचरया आणि ज्ञानानि माज्ञा मान आणि गौरव देवया सदा तक आमचरया
Alleluia, 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 Alleluia. बसया आमी. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेजून ताचें मिसांव काम सुरवात करच्या पयलें जॉर्दान न्हंयेंत जुवांतावन बाप्तिस्म घेतलो आनी ताच्या उपरांत ताका आरण्याक गेलो. लुकास एवांजेल अध्याय 4 वाक्य 1 अशें म्हणटा, जेजू पवित्र आत्म्यान बरोवन यॉर्दान न्हंय तळीतावन फाटी परतल्या परा त्याच आत्म्याच्या प्रेरणाकाल आरण्याक गेलो. आता जेजूचेर पवित्र आत्मो ताच्या पवित्र स्नान वेळार देवल्लो आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन जेजू आरण्याक गेलो. आनी ताच्या उपरांत आमी पवित्र पुस्तकान वाचता 40 दीस रात जेजू आरण्यांत उपास प्राजीत मागण्यान जेजून करशिल्ले. आनी ह्या 40 दिसां वेळार विविध तराच्यो ताळण्यो अडकळ्यो जेजूकी आयिल्ल्यो. पूण जेजू सांगता पवित्र आत्मो आसलो, पवित्र आत्म्याचें सकत आसलें, पवित्र आत्म्याचें बळ आसलें आनी हो पवित्र आत्मो जेजूक ह्या 40 दिसांच्या पयना वेळार ताका सोलून व्हरून आसलो. मोगाचेनो त्या देखून पवित्र आत्म्याची सकत, पवित्र आत्म्याचें हजरपण जेजूच्या जिवितांत ताणें भोगल्लें. आनी पवित्र आत्मो आसल्यार ह्या अडकळींचेर थाळण्यांचेर जैत व्हरूंक सकता म्हणून जेजूक कळीत आसलें. आनी त्या पवित्र आत्म्याक जेजून ताच्या जिवितांत एक व्हरतो स्थान आनी मान दिल्लो म्हणयेत. आनी त्या देखून तो जेजू ताच्या मिसांव पयनाच्या निमाण्या घडयांनी हो संवसार सांडून वेच्या पयलें जुवांचो आंजेल अध्याय 14 वाक्य 18 तो म्हणटा, हांव तुमकां आन आतां बरी सोन वचना, हांव तुमकां आन आतां बरी सोन वचना. आनी वाक्य 16 म्हणटा, हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी वो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो. तसो तो सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाचेनो जेजू कितें म्हणटा, संवसार ताका वळखना, संवसारान ताका पळोवंक ना, पूण जेजू आमकां म्हणटा, जेजू आमकां म्हणटा तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. त्या देखून जेजून बसयल्लो तो मजतदार पवित्र आत्मो आमचे सांगता आसा, आमचे सांगता तो रावता. आमी पयन करून वेताना, खंय वेतानाय केदाळाय आमचे सांगता आसा. मोगाचेनो त्या देखून आमी केदाळाय पातयेवचें. वो पवित्र आत्मो आमच्या मुखल्यान आसा, आमच्या फाटल्यान आसा, आमच्या कुशींनी आसा, आमच्या वयर आसा, आमकां आशिर्वादीत जाता. आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या सावळे खाल, ह्या पवित्र आत्म्याच्या कुरपे खाल, ह्या पवित्र आत्म्याच्या मजते खाल आमी हरियेकलीं आसाव. आनी हो पवित्र आत्मो आमचें जिवीत हर एका दिसा चलोवन आसा. मोगाचेनो होच पवित्र आत्मो आमी धर्मदूताची कृत्या पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 1 वाचताना आमकां मेळटा, धर्मदूतांचेर उज्याच्या रूप जिबा रुपार देवल्लो आनी तांचे थंय नवो स्पिरीट, नवो जीव भरलेलो आनी दारां उक्तीं जावन भायर वचून जेजू क्रिस्ताक तांकां साक्ष दिवंक प्रेरण दिल्लो तोच पवित्र आत्मो. मोगाचेनो तोच पवित्र आत्मो आमचे सांगताय, आमचे थंय रावता. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचेर आमी नदर घाल्यार आमी मनशां, आमी अस्कत मोगाचेनो, आमी पडटा, आमी चलवता, आमी पाताक आदारता.
पूण पवित्र आत्मो आमचे थंय आमचे सांगाता आसा मोगाचे न्हू आमकां एक नवी सकत आमकां उठोवंक आमकां फुडें वचोवंक आमकां कुरपेन भरच्याक हो पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा मोगाचे न्हू इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 3 म्हणटा ताणेल्ले धरणीक हांव उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचें व्हाळ हांव तुजे संततेचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद आनी त्या देखून जे कितें इसाया प्रवाद्यान म्हणली ती उतरां आमच्या जिवितांत सत जाल्यांत आमच्या सोम्यान आमचेर पवित्र आत्म्याक वतला आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद आमचे हर एकल्याचेर देवला मोगाचे न्हू आनी जकाराया प्रवादी अध्याय 12 वाक्य 10 म्हणटा दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुजालेमाच्या निवास्यांचेर हांव दयेचो आनी मागण्याचो आत्मो वतलो आनी त्या देखून देवान आमचे थंय असलो दयेचो मागण्याचो पवित्र आत्मो वतला मोगाचे न्हू आमी एक सुरीनी पवित्र आत्मो आमचे थंय आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून नव्या सल्ल्यांत सा पावलान तिताक बरयलें पत्र अध्याय 3 वाक्या 7 जावन आमकां म्हणटा वो पवित्र आत्मो आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताणें आमचेर ददोशी मापान धाडला अशें ताचे कुरपे वरवीं पवित्र जावंक आनी बरवशा वरवीं ससनाचे जिणयेची दायजी जावंक आमकां फावो केली म्हणटा त्या देखून ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं कितलीं आजापां वर्तेपण आमचें थंय जालां सर्गाच्या जिविताची दायजिनी आमकां केल्या म्हणटा मुगाळ भवन आनी भयणीनो असलो पवित्र आत्मो आमकां जायचे मोगाचे न्हू करिज्माची सुरवात हांवें सांगलें कालच्या दिसा केल्या हे 40 दिसांचे पयन आमी मुंदरसून वेता आसतना आमी केल्ले निच्यो आमी केल्ले निर्धार आमी पाळोवंक जियोंक आमची सकत पावना त्या पवित्र आत्म्याची ससाई पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां गरज आसा देखून आज येत जेजू लागीं त्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वोत त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां बर आमचें जिवीत सोलून व्हर ह्या 40 दिसांच्या पयना वेळार ताळणेक आमी पडनाशे वायटाक आमी सांपडनाशे आमी मुखार वचूंक आमच्या जिविताचें अस्कतगाय उणेपण वळखून घेवंक एक नवें जिवीत ह्या करिज्मांत ह्या 40 दिसांचे पयन आमी करूंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागया तेगून सगळां एक घडी दोळे आमी दांबया आमचे दोनी हात आमच्या उस्त्याचेर आमी उदारे दवरया आमी किरकोळो आमी कांयच न्हय आमी निरपोळ म्हणलें हें आमी वळखून घेवया मोगाचे न्हू आनी आमचें थंय कितें उणेपण आसा कितें अस्कतगाय आसा हें सगळें सोम्या मुखार एक घडये उक्तें करया मोगाचे न्हू पवित्र आत्म्याची कृपा सकत आमचें थंय व्हाळा जाय जाल्यार आमची उणेपण अस्कतगाय आमी वळखून घेवचे आमी पाताक वळखून घेवचे मोगाचे न्हू ते देखून आमचे काळीज मन उक्तें करया आमकां ह्या 40 दिसांच्या पयनाक पवित्र आत्म्याची मजत कृपा गरज आसा त्या पवित्र आत्म्यान जेजूक सांगात दिल्लो आज तोच पवित्र आत्मो आमचोय मजतदार जावन आमच्या बगलेक आसा ते देखून पवित्र आत्म्याची कृपा सकत आमचे देवून येवंक ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू आमचे दोनी हात आमी उदार दोन मागया त्या पवित्र आत्म्याक घेवंक आमच्या जिविताक आमच्या कुडींत आमच्या काळजमानांनी आमी तयार करया मोगाचे न्हू जर तर पवित्र आत्म्याचे अभिषेक पोवन म्हजेर तुजेर जाता जाल्यार आमकां कांय उणें ना कांय भिरांत ना मोगाचे न्हू आनी पवित्र आत्म्याची कृपा सकत ह्या कुडींत वालता आसतना जायतें बरेंपण जाता मोगाचे न्हू पिडा शिडा गूण जाता उणेपण अस्गतगाय नापांच जाता मोगाचे न्हू आनी आमच्या जिविताक नवी बोळ नवी कृपा नवी सकत वाळटा मोगाचे न्हू ते देखून आमची काल जमाना उक्तीं करया सम्याक आमी समर्पण करया सोम्या कडेन असल्या आत्म्याक असल्या पवित्र आत्म्याक आमचेर वोत म्हणून आमी मागता आसतना
असलो पवित्र आत्मो मुजेर तुजेर आमच्या जिवितांत देवून येवं दी म्हणून असल्या पवित्र आत्म्याक ह्या घडी आमी उलो मारया मोगाचे न्हू. 592 उबी रावया. आमचे दोन्ही हात आमी मुखार विस्तारून धरया. ना एक हातान बूक धरतना एक हात आमी मुखार विस्तारून धरया. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारतना पवित्र आत्म्याक आमी घेवया मोगाचे. ताचे सकत आमचे भितर आमी बगया. पवित्रत्म्या देवोने मोचे थई तो रावोगे उस्वाटू सोफाकोगे मोचे थई तो जीएमके पवित्रत्म्या देवोने मोचे तो रावोगे स्वार्थ सोफागोगे मोचे तो जीएमके संसार पात का ओढताना आत्म्या जीव शिक Pour out your spirit, Lord Jesus. Samya, dar tuja atmiya. Uskat kain portana adar tu zolabur magnyar dhyana rastana magong makashik दडलेल्या त्या सर्व दैरात भरलेल्या पवित्र तुझे थंय आसलो त्या पवित्र सक्तीन तुवें गुण केले आपटले बरेपण केले तर ह्याच आत्म्याक वोत वोस सोम्या धाड हरी एकल्याची बरी भलायकी दी गुण कर आपट ताच्या उणेपणांत ताका अस्कर Jesus pour out your spirit, pour out your spirit, Lord Jesus. Spirit, come, Holy Spirit, come.
보다네 뜻지 모디 선바나 सर्ग सुका Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 수미스타미 버시앙 मोगाल भवन आणि बहिणीनो आमच्या दिसपट्या जिवितांत मनुष्य स्वभावान आमी पडटा पदकाक आमी वळख जाता तेत मेळेपणांत गुलामपणांत आमी लोळटा मोगाचे न्हू आनी परत तेंच पाप पाताक आमी आदारता मोगाचे न्हू पूण थंय जावन उठचें तें दैवीकपण आमी म्हणटा ते उठचें परत एक निर्धार करचें फुडें वेचें एक नवें जिवीत जियोंक प्रयत्न करचें तें दैवीकपण मोगाचें न्हू आनी असल्या दैवीकपणान केवळ आमी मनशापणान रावचें न्ही आमचें जिवीत असल्या दैवीकपणान बरोवंकी आमी दिसपरतें प्रयत्न करचें तें गरजेचें मोगाचें न्हू मनशापणान परतून आनी परतून पडटा सुखी जातात सोडून हें करता पूण थंयत लोळचें तें सूख थंयत रावचें तें सूख थोडे पटी तो राग मोसोर हगे द्वेश फरीकपण असल्या चिंतपांत आमचें जिवीत सत्यानाश करून घेता मोगाचें न्हू थोडे पटी आमी चिंतचें हांवें राग केल्यार द्वेश केल्यार फरीकपण केल्यार आनी एकल्याचें जिवीत पाड जाता म्हणून ना आनी एकल्याचें जिवीत पाड जायना आमचेंत सत्यानाश आमी करून काडून घेवचें आमचें जिवीत पिड्ड्यार करून काडून घेवचें त्या देखून मोगाल भावा आनी भयणी आमी दैवीकपणान बरा जाय दैवीक स्वभावान आमी बरा जाय आनी थंय जावन आमी उठाचें मोगाचें न्हू थंय जावन आमी उठाचें थंयत आमी रावचें न्ही थोडे दिसा आदीं एक जोडें म्हजे लागीं आयिल्लें काजो जावन थोडीं वर्सां जाल्यान मात्र आनी तांचे मदें एकामेकांतय इतलो द्वेश राग फरीकपण क्रोध इतलें बोरलांगी आनी इतलें उलयलो इतलें समजोवंक हांवें तांकां प्रयत्न केलें आनी निमाणें तें वकाल तें स्त्री म्हणालें फादर हांव बक्षितां म्हजें सूख हांव वळखता वय हांवें सूख केल्या म्हजेर सूख घडलां हांव वळखता म्हजें थंय आसलो राग द्वेश क्रोध फारीकपण हांव सांगता फादर हांव ताका बक्षितां म्हजें उणेपण हांव वळखून घेता पूण तो म्हणलो हांवें कांय सूख करूं ना हांवें कांय वायट करूं ना पुरो ताणें केल्लें म्हाका कांय कॉम्प्रमायज करूंक ना म्हाका कांय वळखून घेवंक साध्य ना ताका जाय जाल्यार पाटी येवं दी ताका जाय जाल्यार पाटी येवं दी कशें गेलां तशें पाटी येवं दी म्हणून तें म्हणालें म्हाका असल्या मनशा सांगता कशें जियोवचें फादर असल्या मनशा सांगता कशें जियोवचें ताचें सोडूंक तयार ना जाल्यार कशें जियोवचें आनी त्या देखून तें पाटींग गेलें ताच्या कुळारा येवंक ना त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो आमचें थंय अशेंत घडटा
थोडे पडी आमचे ते सोडूंक आमी तयार ना तांदून तूं लोळोवंक आमचे जिवीत सत्यानाश करूंक आमी प्रयत्न करता मोगाचे न्हू लुकास वांजेल अध्याय 15 वेचीक पूत तो सुकोन पडलो बापाय विरोध बाबा विरोध केलो वायट ताणें केलें आल्लें पुरो होकडावन कान गेलें पूण शेकी एक उतार म्हणटा कितें म्हणटा हांव उठतलो आनी म्हज्या बापायची फाटी वेतलो आनी म्हणटलो बाबा तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाप आदारलें तुजे विरोध आनी देवा विरोध हांवें पाप आदारलें हांव उठतलो आनी वेतलो आनी म्हणटलो हें आमच्या जिवितान घडा जाय मोगाचें न्हू आमी एक पटी पडल्या वेळार आमी म्हणा जाय हांव उठता आनी म्हज्या देवा लागीं वेता आनी म्हणटा हांवें पाप आदारलें हांवें सूख आदारली हांवें वायट आदारलें पोरण्या सोल्ल्यांत दाविदान पाप आदारलें आनी एका स्त्रिये लागीं पाताक केलें आनी केदनान नातान प्रवाद्यान ताचें पाताक ताका दाखयलें आनी तो वळतो म्हणटा कितें हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केलें हांवें सर्वेस्परा विरोध पाताक केलें तो वळखून घेता दुसरें सामुएलाचें पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 13 साऊलान पाताक केल्लें केदाळ सामुएलान साऊलाचें पाताक दाखोवन दिलें साऊल सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 4 आनी 20 आनी 5 म्हणटा हांवें पाताक केलें कित्याक हांवें सर्वेस्पराचो आदेश आनी ताची उतरां पाळूंक नात हांवें लोकांच्या बियांक लागून तांचे उतार आयकलें दया करून म्हाका बक्षी ताचें पाताक वळखून घेतलें किर्तन 50 आनी 1 दाविदाचें किर्तन ताणें देवा मुखार केल्लें पाताक रडलेल्या वेळार ताणें म्हणलीं तीं उतरां अपूर्बायची मोगाच्यान तो म्हणटा काकुलत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुज्या ओड दयाळायन अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर ताची उतरां सोबी तो म्हणटा म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता म्हजें पाताक आसा सदांच म्हज्या मुखार तुजे विरोध तुज्या एकल्याचेच विरोध हांवें पाताक केलें जे तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें म्हणटा मोगाळ भवनो आनी भयणीनो त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया परत दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आमचे भितर कितेंय वायट उणेपण पाताक आसा ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू कोणाचे भितर राग मोसोर द्वेश क्रोध फारीकपणाची चिन्नां आसा जाल्यार ह्या घडी आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू कन्नडांत एक उतरां सोबीत अशीं आसात ದ್ವೇಷವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿದ ಮನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಖಂಡಿತ ವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ द्वेष फारीकपण आसल्या त्या काळजा मनांत केन्नाय देव ना खंय देव वस्ती करना खंय कित्याक तें काळोखाचें बिडार काळोखांत देव ना ते देखून मोगाच्या भावा भयणी राग मोसरो हागे द्वेष हाका लागून आमचें जिवीत आमी पाड करचें नाका मोगाचें न्हू ते देखून ह्या घडये कोणायचेर तुका राग आसा कोणीय तुका वायट अन्याय केला कोणीय तुका दुखयलां तुज्या काळजा मनांत कोडू गडीत आसात तांचेर फारीकपण घेवंक चिंताय तांकां शिराप घालताय तांकां वायट मागताय तसले व्यक्ती आसा जाल्यार उडासा काडया तांकां सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू ह्या घडये तांचे खातीर मागया तांचे खातीर आमी मागया आमचे पाताक आमी वळखतना तांचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू तांचे खातीर मागतना तुका बोगसूंक सलीस जाता आनी सोमयाची कृपा तुज्या कुडींत वालता मोगाचें न्हू आनी त्या व्यक्तींक लागून आमचें जिवीत सत्यानाश करचें नाका बाबा भयणी 4 दीस
फकत 4 दीस काल आसुल्लो आज आसाय फाल्यां तूं आसाय की म्हूण तुका कळीत ना तुझें जिवीत पाड करनाका तुझें जिवीत सत्यानाश करनाका तुझे पाताक उणेपण वळखून घे त्या भावाक भयणीक बक्षी काळजांतावन बक्षी तेन्ना सर्वेस्व देव तुका बक्षिता भावा भयणी तेन्ना सर्वेस्व देव तुका बक्षिता तुका नितळ करता तुका निर्मळ करता भावा भयणी त्या देखून ह्या घडये तुज्या भावाक भयणीक कोणाय ते तुका राग मोसोर हागे फरीकपण घेवंक चिंतलाय कोणी तुज्या विरोध आसा तांकां बक्षी ह्या घडये तुज्या काळजांत बक्षी जावंक पुरो ते याजक धर्मिका जावंक पुरो मुखेली जावंक पुरो तो कोणी तुज्या कुटुंबाचें जावंक पुरो तुजो दादलो तुजी स्त्री तुजी भुरगीं बाळां थोडे फुडें आमी शिराब मागता वायट मागता सुमी आमकां बक्षीता तेन्ना सुमयेची काकूळत आमचे थंय वालता मोगाचें न्हू त्या देखून किर्तनकाराचे उतरांनी देवा कडेन एकामेकाक बक्षांनी आमी मागया मोगाचें न्हू आनी म्हज्या सांगाता दोळे दांबून तूं हात हर्द्यार दोन ही उतरां म्हजे सांगाता म्हणा मोगाचें न्हू काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान तुज्या तीर मोगान तुज्या ओडू दयाळायन तुज्या ओडू दयाळायन अपराध म्हजे पुसून काड अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर नितळ कर नितळ कर नितळ कर नितळ कर नितळ कर काकूळत म्हजी कर देवा काकूळत म्हजी कर देवा तुज्या थीर मोगान तुज्या थीर मोगान तुज्या ओडू दयाळायन तुज्या ओड दयाळायन अपराध म्हजे पुसून काड आमकां तूं पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुरतो धुवन काड पुरतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ म्हाका कर नितळ कर म्हाका नितळ कर नितळ कर तर त्या सुमयाची काकूद मागून आमी गावया गीत येसुवे नन्ना देवाने येसुवे ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಕೆ आमच्या जिविताच्या काळोखाक जेजू करूया पापीना आमी पापी आमी पातकी अस्कत म्हळ्यार वळखून घेवया ताचे कडेन बक्षाने मागया येसुवे ನನ್ನ ದೇವನೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿನಗೆ त्या रसल्या देवाक त्या पोसच्या देवाक आमचे जिवीत सोलोवच्या त्या देवाक थोडे फुडें आमी सांडला ताचेर आमी दुबाव केला दुसऱ्या देवा फाटल्यान इतर जाग्या फाटल्यान आमी गेल्या इतर व्यक्ती फाटल्यान आमी गेल्या पयशा फाटल्यान आमी गेल्या वस्तूक आमी देव केला आमचे जिवीत सोलोवच्या एका निजा देवाक आमी अपमान केला त्या देखून त्या देवा कडेन बक्षान आमी मागया सूख मागया ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಿನ್ನ ನಾ ತೊರೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ಸೃಷ್ಟಿ ವಸ್ತುಗಳ ನಂಬಿ ನಾಶವಾದೆ ಅಹಂಕಾರದಿ ಬಾಡುದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಬಾಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಕೆ ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಕೆ
देवान या संवसारान म्हाका जिवीत दिवंक विंचलेल्या आनी म्हाका जमलेल्या त्या आवय बापायंक हांवें कितले बरी खीळ तरान पळयलां. जावं तांच्या उतार प्रायर मलगड्या प्रायर ती आसात तांची जतन करूंक हांव फाटीमुखार करनासा. म्हज्या खोट्या उतरांनी कठोर उतरांनी तांकां हांव दुखयता, तांकां हांव बेजाराय करता, गाळी शिराप दिता. म्हज्या शेजाऱ्याच्यांक मोगाच्यांक म्हज्या पाड साली वरवीं खोट्या उतरांनी तांकां दुखयलां. म्हजें ताणें हांवें पयस केलां. हांव एकलोंत पुरो, म्हाका कोणी नाका असल्या स्वार्थाच्या जिवितां स्वार्थाच्या मनोभावान आज हांव जियोन आसा जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणी आज त्या आवय बापाय लागीं म्हज्या हांवें दुखयल्या त्या शेजाऱ्या लागीं मोगाच्या लागीं बक्षाने मागता आसतना देवा कडेन आमी बक्षाने मागया, मोगाचें न्हू मागया. आनी म्हज्या आवय बापायक मोगाच्यांक त्या मानान आनी गौरवान लेगून करपा मागया आनी त्या देवा कडेन बक्षाने आमी मागया. ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡೆ, ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರ ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದಿನ ಬಾಳಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ, ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ. ದೇವನೇ ನನ್ನ ದೇವನೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ, ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ. थोडे वडीन द्वेशान बरोवन म्हज्या कठोर उतरांनी कोंगणेंत एक सांगणी आसा, मारलो मार जाल्यार विसरवियेत, उलयलीं उतरां विसरूंक जायना. म्हजी उतरां थोडे वडी म्हाका कुणीगार केला, म्हज्या उतरांनी हांवें हेरांक दुखयलां, तोपलां, जिवेशी मारलां. म्हज्या खोट्या जिणे वरवीं वायट नदरेन स्त्रियांतय हेरांतय हांवें त्या मनोभावान तांकां पळोवन एका मनशाची बरी म्हजें जिवीत केलां. खोटेपण पाड उतरां फोटी मारन म्हजें जिवीत हांवें त्या दिशेन बांदून हाडलां आनी म्हजें जिवीत सगळें हांवें विभाड केलां, ह्या वायटपणान हांवें भरलां. त्या देखून मोगाचें आमच्या जिवितांतलें उणेपण, असगतगाय, वायटपण ह्या घडी आमी वळखून घेवया. मोगाचें देवान रचलेल्या ह्या जिवितांत हांवें पाताळ केला, वायट आदारलां. त्या देखून त्या देवा लागीं एकामेका लागीं बक्षाने आमी मागया. मोगाचें ಪರದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೊಲೆಗಾರನಾದೆ, ಕಾಮಮೋಹದಿಂದ ನಾ ಮೃಗವಾದೆ, ಸುಳ್ಳು ಕಪಟವನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಯೇಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ, ಪಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಪಾಪಿನ ಕರುಣೆಯ ತೋರೆನಗೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ದೇವರೇ, काको आमकां दाखय, आमकां बक्षी, आमकां बक्षी सुमिया, बक्षी आमकां नितळ कर, आमकां नितळ कर, निर्मळ कर, आमकां बक्षी, आमी पातकी, आमी पातकी, आमकां बक्षी, नितळ कर सुमिया, नितळ कर, नितळ कर सुमिया, बक्षी, नितळ कर, आमकां हर एकल्यागे नितळ कर. ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡೆನಗೆ.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो क्रिसमसो काळ आमकां बरें करूंक आपोवणें दिता बरें आदारूंक आमकां उलो दिता आतां ह्या क्रिसमसाच्या काळार आमी कितें करयेत कालच्या दिसा सिंजीच्या बुधवारा आमी आयकल्लो वांजेल आनी ह्या वांजेलांत 3 संगती आमचे मुखार आसात ह्या प्राजीत काळार आमी एकल्यांनी करी जाय आनी ह्या केल्ल्या वरवीं आमी देवाक लागीं येता ह्या सोमयाक लागीं येता सोमयाचो मोग चड आनी चड आमी अनुभव करूंक शकता तर ह्यो 3 संगती खंयच्यो पयलें मागणें ह्या प्राजिताच्या काळार चड आनी चड मागणें दुसरें उपास प्राजीत आनी तिसरें दान धर्म कायिल्ली उरोवणी करून बरें करचें ताका लागून एक बरोवपी अशें म्हणटा ह्या प्राजीत काळाचे 3 खांबे वा 3 खुंदे एकय द 3 पिलर्स ऑफ लेंट मागणें उपास दान धर्म हे 3 आमी आदारतना हे 3 आमकां देवाक लागीं येवंक देवाक लागीं येवंक आमकां उपकारता पूण हे 3 संगती ह्या प्राजिताच्या काळार करता आसतना एक संगत आमी मोतींत उडास दवरची एक संगत आनी ती जेजून त्या वांजेलान आमकां स्पश्ट केलां जेजू कितें म्हणटा मातेवाचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 1 तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारिण्याचें सत्राय घेया ना जाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना त्या लागून हांवें मागणें करतना प्राजीत करतना दान धर्म करतना कोणेय म्हाका पळयजे कोणेय म्हाका शाबासकी दिजे कोणेय वो कितलो बरो मनीस भाग्यवान मनीस म्हणाजे त्या खातीर न्ही हें सगळें करचें ताचे खातीर ताका लागीं येवन ताचो मोग सागच्याक ताचो अनुभव जोडच्याक म्हज्या जिविताचें परिवर्तन करच्याक एक नवें जिवीत जियोवच्याक आनी ताणें पळयल्यार पुरो आनी तो ताचो प्रतिफळ आमकां दिता ताचो प्रतिफळ आमकां दिता त्या लागून तो मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5 1 ते 8 भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आमकां आपोवणें आसा आनी निमाणें वाक्य कितें म्हणटा संतोष आनी उल्हास पावा सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ तयार आसा सर्ग राजांत यथेश्ट प्रतिफळ आसा ह्या संवसाराच्या प्रतिफळाक कोणेय शाबासकी दिवच्या खातीर करचें न्ही तो पळयता तसो प्रतिफळ तो आमकां दिता मोगाच्या भवनांनी वयनीनो आतां मागणें आमकां म्हज्या आनी जेजू मदलें एक संभाशण मागणें म्हळ्यार तें मोगाचें न्हू मागणें आमकां ताका लागीं येवंक आमकां उपकारता मागणें आसल्यार प्राजीत करूंक दान धर्म करूंक सलीस जाता त्या लागून आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस म्हणटा लेंट इज ए प्रिविलेज्ड टायम फॉर प्रेयर मागणें करूंक एक विशेष एक भक्तीभरीत वेळ प्राजिताचो काळ म्हणटा त्या लागून ह्या प्राजिताच्या काळार आमी चड आनी चड मागणें करी जाय आमी ताका लागीं ये जाय म्हणलें पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा मोगाचें न्हू दुसरें प्राजीत उपास करचें दंडोनी करचें हेय आमकां सोमयाक लागीं येवंक आमकां उपकारता आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा हांवें करचो उपास हांवें करचो प्राजीत म्हाका कांय इल्लेशें किमचीचें म्हाका कांय इल्लें दुखाचें आनी तें किमचिल्लें दुखल्लें त्या मारिपात हेरांक उपकारा पडटा तसलें जायचें हांवें कितें इल्लेशें दंडोनी करून इल्लें उपाशी करून म्हाका इल्लेशें दुख इल्लें पळय कांय इल्लें उर इल्लें पळय तें हांवें दान धर्म करून हेरांक दिताना ते हेरांक उपकारता म्हणटा त्या लागून दान धर्म मागणें आनी उपासाचो फळ दान धर्म हांवें मागणें केलां उपास केला तसो प्रतिफळ दान धर्म जावन आसा त्या लागून दान धर्म देवान आमकां केल्ल्या आनी दिल्ल्या सर्वा खातीर देवाक अर्घ दिवची एक वाट कांय इल्लेशें हांव दान धर्म करता
देवान म्हाका दिल्ल्याक देवा थंय उपकारी मन दाखोवचें आनी त्या उपकारी मनान हांवें कांय इल्लेशें दिवचें जावन आसा. त्या देखून सा आगोस्तीन म्हणटा फास्टींग आनी आर्म्स गिवींग एज द 2 wings ऑफ प्रेयर. उपास आनी दान धर्म मागण्याचे 2 पाकाटे खंय, मागण्याचे 2 पाकाटे. त्या देखून मोगाल भावानो आनी भयणीनो, ह्यो 3 संगती मागणे, प्राजीत, दान धर्म ह्या प्राजिताच्या काळार आमकां देवाक लागीं येवंक, देवाक लागीं सरोंक आमकां उपकारतात मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या काळार आमी चड आनी चड असल्या संगतींक आमी लागीं सरोंक तसो सर्वेस्व देव आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या वेळार आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून असल्या देवाक आमी उलो मारया, आमकां तेज्या कृपेन, आमकां तेज्या सक्तेन बर म्हणून आमी आनी ह्या प्राजिताच्या काळार आमी तेज्या रस्तेन कितेंय तरी करूंक, मागण्याक सडीत वेळ दिवंक, दान धर्माक कांय इल्लेशें मौन करूं आनी उपास प्राजीत दंडोनी करूं आनी त्या मारीपात ताका लागीं येवंक आमी कृपा आमी त्या सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी एक गीत खाली 1 चाराना आनी 1 कोरस आमी गावया. उलो मार देवाक तुज्या उलो मार, अस्तित्व तुजें तो जावन आसा संपूर्ण जावच्याक उलो मार. त्या देखून ह्या प्राजिताच्या काळार ह्या मागण्या मारीपात, ह्या उपासा मारीपात, ह्या दान धर्मा मारीपात संपूर्ण हांवें जावच्याक, संपूर्ण हांवें जावच्याक त्या वाटेन समकोवच्या कृपा मागोन त्या सोमयाक आमी उलो मारया, त्या सोमयाक आमी उलो मारया. सोमयाची मजत कृपा ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. त्या देखून आमची सगळीं तेसावां मागणी आमी सोमयाच्या पांयान धाडया, ह्या घडी समर्पण करया आनी त्या सोमयाक आमी उलो मारया. कोणा खातीर आमी मागता, कितें मागता त्या सगळ्यांक आपोवच्याक, ते सगळे लाभोवच्याक ह्या घडये त्या सोमयाक उलो मारया. कित्याक मुजें आनी तुजें अस्तित्व तो, आमच्या जिविताचें सर्वस्व तो, तो ना आमी ना, तो ना आमकां जिवीत ना, तो ना आमकां बरेंपण ना, तो ना आमचे थंय कांय ना मोगाचें न्हू. असल्या खंयच्याय अर्थ ना. त्या देखून असल्या देवाक उलो मार, उलो मार. तुजें अस्तित्व जावन आसा ह्या सर्वेस्परा देवाक, ह्या जिव्या देवाक, ह्या जिविताच्या उंड्याक उलो मार बाबा भयणी, उलो मार. ताचे जावन वालता करपा, ताचे जावन वालता सकत सकड आमी उबे रावया. ह्या जिव्या देवाक आमी उलो मारया, आमची काल जमाना ताचे ते उबारया. तो आमचें अस्तित्व, तो आमचें बळ, ताचे विणे आमकां जिवीत ना, ताचे विणे आमकां अस्तित्व ना मोगाचें न्हू. क्रिस्त आनी हांव क्रिस्तांव, आमी क्रिस्तांवां, ह्या क्रिस्ता वरवीं म्हजें आनी तुजें अस्तित्व तो, म्हजें आनी तुजें नांव तो. आनी त्या देखून आमकांचें एकच एक नांव, सोमयाचें नांव, तें बळवंत नांव, सत्यवन नांव. आनी त्या नांवाक, त्या सोमयाक अस्तित्व जावन आसा त्या जेजूक आमी उलो मारया मोगाचें न्हू. पान संको 50 आनी 100 56. उलो मार देवाक तुझ्या, उलो मार, उलो मार, उलो मार देवाक तुझ्या, उलो मार. अस्तित्व तुझें तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या, उलो मार. अस्तित्व तुझें तो जावन आसा संपूर्ण जावच्या, उलो मार, उलो मार, उलो मार देवाक तुझ्या, उलो मार, उलो मार, उलो मार देवाक तुझ्या, उलो मार. दुसऱ्या चरण आमी गावया. दुसऱ्या चरण उतरान आनी करण्यान तुझ्या, उतरान आनी करण्यान तुझ्या देवा संगी साभागीदार, देवा संगी साभागीदार. वाडोंक सोमया जिणयेन म्हज्या,
빠른 소야 지니엔 무자 성작하웨 따치버리 성작하웨 따치버리 울로마 울로마 대박 두자 울로마 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 대박 두자 울로마 대박 두자 울로마 대박 두자 울로마. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं आम्ही निबिगाल्या मोगाच्यानो म्हजें आनी तुजें अस्तित्व जावन आसा ह्या सोमयाचें आशिर्वाद आमी घेवंक येता म्हजें आनी तुजें बोळ जावन आसा ह्या सोमयाचें आशिर्वाद आमी घेवंक येता एक घडी आमचे तकले आमी बागावया ताका आमी नमान करतना परत संपूर्ण तरान आमकां ताच्या पांयतळा समर्पण करया तुमची मागणी त्या सवां कितें काळजां मनांत आसात परत ताच्या पांयतळा समर्पण करा कोणें मागोवंक सांगलां कोणा खातीर मागता म्हूण बसयलां आनी विशेश तरान तुमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सान्यांक सोमयाच्या पांयतळा हाडया परगांवांत आसात तांकां हर एकल्याक आमची भुरगीं बाळां शिकतात ह्या दिसांनी तांकां परिक्षे मुखल्या दिसांनी परिक्षा बरें शिकोवंक मोतीक उजवाड मेळच्या शिकले मोतीन उरच्या मुखल्या दिसांनी परिक्षेनी बरें करच्या प्रत्येक जावन आमच्या 10वीच्या PUCच्या भुरग्यां खातीर विशेश तरान डिग्रीच्या भुरग्यां खातीर विशेष तरान मागया सोमयान तांकां अभिशेक करच्या ताच्या कुरपेन भरच्या खातीर आमची मलगडी प्रायवंता भाव भयणी आसात घरा तांचोय उडास काडया तांचे खातीर एक घडी भर आमी मागया सोमयाचे आशिर्वाद ह्या घडये तांचे जिविता वाळोवन दी म्हूण मागया सगळ्या संवसारार शांती समाधान विस्तारचे खातीर मागया मोगाचें प्रत्येक जावन रशिया आनी युक्रेनामध्ये फाल्यांच्या दिसा तें झुजू प्रारंभ जावन 1 वर्स जाता फाल्यांच्या दिसा आणखी झुजू रावो ना ह्या दोनी देशां खातीर आमी मागया मुखेल्यांच्या मतीक उजवाड मेळच्याक हे रावोवच्याक हे झुजू रावच्या खातीर आज परत सोमयाच्या पांयतळा आसतना आमी रोडोवन म्हणल्या बरें मागया मोगाचें दुखांनी म्हणल्या बरें मागया टर्की आनी सिरिया भुंय कांपण्यावरी लोक कश्टात निराशीत जाला आनी प्रत्येक जावन साबार भुरगीं आवय बापाय नासतना निराशीत जाल्यांत ह्या गांवां खातीर मागया मोगाचें आमच्या राज्य खातीर आमी मागया कर्नाटक राज्य खातीर मुखल्या दिसांनी एलिसांव आसा बरे मुखेली चुनावांत उदेन येवच्या खातीर आनी लोकांची सेवा लोकांचें बरेपण समाजाची उदरगते खातीर जावचे खातीर आज आमी मागया सोमयाच्या पांयतळा आनी वैयक्तीक तरान तुमकां कितें मागोवंक आसा तुमचें तें कितेंय दूख बेजाराई पिडाशिडा समस्या बेजाराई कश्ट आसा तुमच्या काजारी जिवितांत कितेंय सोडून आसा जोड्या मध्ये समाधान संतोष ना सगळे सोमयाच्या पांयतळा समर्पण करया सोमी आसा सोमी आपडता आशिर्वादीत करता तेगून ताचें आशिर्वाद आमी घेवया ताचें बेसांव आमी घेवया आनी तें घेवंक आमी तयार जावया आनी गावया गीत हे देवाडा सक्रामेंता Etia ora sacramenta sestang nama koruya hubilang tiarupa botla novioriti agaya Solbon et Pescupis Baba Tace Potea Sesebab Tesis Allah
आनी स्तुतिसा पोवी महिमा सस्ना सस्ना एकाच ताळ्यान असेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावर्ता प्रार्थुया ये देवा विची सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून बल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्गो तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्टराक आमी मान करूं आमकां दयन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससना आमेन. पोपितज्ञा आमचे देवोने तुका आमचे बदलून संतोष हाडून ये पोपितज्ञा आमचे देवोने तुका आमचे बदलून संतोष हाडून ये पोपितज्ञा आमचे देवोने तुका आमचे बदलून संतोष हाडून गरजेन आसले परचेक पावंके गरजेन आसले परचेक पावंके अस्कत मोणाच्या सक्तेन बरोवन अस्कत मोणाच्या सक्तेन बरोवन ये पोपितज्ञा आमचे देवोने तुका आमचे बदलून संतोष हाडून ये पोपितज्ञा आमचे देवोने तुका आमचे बदलून संतोष हाडून तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जल्ल्या भेटोवच्या तांकां सांग बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर सोन्या घेवच्या तुजे दैवीक वरदान सर्गी मनान आमकां तूं पोसताय मुन्या वायनान तूं कस्तून दिताय जिविताक आनंद तूं सरताय तुजी दय आमकां एकवटायताय तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या आमकां सांग बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दोन्या घेवच्या तुजे दैवीक वरदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवार तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां सर्वांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा
सालोरेसाक मानकन ह्या पूर्ण शेताक ह्या पवित्र जाग्याक तुमी हांगासर आयल्यात. आयची देवस्तुती आमकां प्रत्येक जावन आमचे जिविताचो कुरीस घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां आपोवणें दिता. जेजू ताच्या जिविताचो कुरीस घेतलो, बापाच्या कुशेक खालती मान घातलें आनी ताच्या जिविताचें मिसांव ताणें पूर्ण केलें. आमकांय तेसोच देवान ह्या संवसारांत एक अपूर्वाचें जिवीत दिलां. आमच्या दिसपट्या जिवितांत विविध तरेचे कुरीस, विविध तरेचे कश्ट दूख आमकां हर एक लागीं आसा. हें आमच्या जिविताचो वांटो. त्या देखून आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमचे जिविताचे कुरीस वयतना त्या जेजूच्या कुर्साचेर नदर घालन आमचे जिविताचे कुरीस घेवन फुडें समकोंक आज आमकां तो जेजू आपोवणें दिता. मात्र न्हय, ह्या मिसाच्या बलिदाना मारिपात तो आमकां घटाय दिता. आमी मान कसो सान लॉरेस आमकां एक आदर्श जावन आसा. ताचे जिवितांत ताका कश्ट दूख आनी समस्या आयलेल्या वेळार ताणें त्याच कुर्साचेर नदर घाल्ली, त्या कुर्साचो पाटलाव केल्लो, त्या कुर्साचेर घालतल्या जेजूची कुशी ताणें केल्ली. तर आज सालोरेसाक आमी मान करता आसतना सालोरेसाची देख आमी घेवया आनी आमचे जिविताचे कुरीस घेवन त्या जेजूचो पाटलाव करूंक जाय आसली मजत करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. सबारपोटी आमच्या जिवितांत कुरीस मेळिल्ल्या वेळार आमी ते वावूंक सोलवाल्यांक जावंक बरो, सबारपोटी देवाक आमी दुर्साल्यांक जावंक बरो, हेरांक आमी पुरपुरल्यांक जावंक बरो, आमची अस्गतगाय आमचें उणेपण दाखयलां जावंक बरो. ह्या सर्व गणितां खातीर आज आमी देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसने मागया आनी नितळ काळजान हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. एक घडी आमचे दोळे धांबया. आमचें उणेपण, आमची अस्गतगाय आमी वळखून घेवया. प्रत्येक जण आमच्या जिवितांत कश्ट दूख पिडाशिडा बेजाराय समस्या सुलवणी लाभलेल्या वेळार ते स्विकार करूंक चुकून पडलेल्या खातीर विशेश तरान सुमया कडेन आमी बोगसने मागया. पथकाची दूख उतरांनी वचून सांगात आमी म्हणया. हांव पत्की सर्वदा देवाक अनुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या पसतो बगे दंस अंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या अपराधा लागीं येणारी घरांत प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. काकूत कर सोमिया, काकूत कर ख्रिस्ता, काकूत कर ख्रिस्ता, काकूत कर सोमिया, काकूत कर सोमिया, काकूत कर. प्रार्थुया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन बगेवन लॉरेस दुर्बळेच्या सेवेन विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरां सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोरोंक आमकां बोल दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीय नियमांतल्या पुस्तकांतले वचप. मोइजे आपले परजे लागीं अशें उलयलो. पळय, आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरतां. हांव आज तुका दिता तें
सरस्परा तुझ्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सरस्परा तुझ्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुजे आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशान तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक सांपडोवन हेर देवा मुखार सरपटोवन ताची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशान भितर सरोंक आनी जो देश तुमचे आदीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात त्या देशान तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुमचे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सरस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटोन राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान सोपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या त्या देशान तुज्या जिविताची लांबाय हांतूं आटापून आसा. देवाचें उतर हे देवाचे वडोपकार. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी. जो कोण कोट्याची बूत घेवन सला नासता, नश्टांचे वाटेर रावा नासता, अधर्म्या संगी भोसा नासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रान उल्हासोन दीस रात ते नियळटा, तो कोरोस बागी. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी. हो वळत्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हांची पानां केदीस बावाना हाणी आती घेतलेले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास दवरलो मनीस बागी. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबून वेतात सली फळ मोणये. नितेवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेता.
महिमे बरी राया पत्की जनी बदला म्हणटा सोमी सर्गींचे राज लागी पावला वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वस्व तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जेजू आपल्या सिसा लागीं म्हणालो मनशापतान जायतें सोसूंक जाय मतबऱ्यांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पाटलाव करूं कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखोवन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव ओगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटायता मनशान आपलो जीव ओगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलोच म्हणया हातूंत तर ताका कितें फायदो देवाचे उतार हे वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावानो आनी भयणीनो आयच्या वाचपांचेर नदर घालून नियाल करतना म्हज्या मोतीक उडासाक आयिल्लो एक व्यक्ती वा एक जोडें थोड्या दिसा आदीं हांव फादर मुल्लास आस्पत्रेक गेल्लो जनरल वार्डाक गेल्ल्या वेळार एक दादलो मध्यम प्रायसो थंयसर दाखल जाल्लो आनी ताची पतीन बगलेक बसून आसली हांव आनी एका व्यक्तीक मेळोंक गेल्लो ताचे लागीं उलोवन आसतना हें आनी एका बेड्डार आसलें हो व्यक्ती आनी ताच्या बगलेक पतीन आनी तांचे लागीं उलोवन आसतना तांणी तांच्या जिविताचे आटावेटे कश्ट म्हजे लागीं थोडो वेळ सांगले हो दादलो एक वृत्तीन रिक्षा ड्रायव्हर एक सादें दुर्बळें कुटाम आनी दिसपरतो ग्रास रिक्षार गळोवन वचून आसलो आनी औचित्य म्हणल्या बरी थोड्या पिडेक तो वळख जालो आनी आस्पत्रेंत ऑपरेशन जालें ऑपरेशना वयर ऑपरेशनां जालीं जावंक बरो थोडे पटी डाक्टरांच्या नेग्लिजन्सा वरवीं थोडें सड जालें आनी अशें बरो आनी जायतो पयसो लगभग तो म्हाका म्हणालो येदोळ म्हणसर फादर लगभग 8-9 लाख ह्या आस्पत्रेंत वखदा खातीर खर्चिल्ले म्हणालो आनी आज परत डाक्टरान सांगलां आनी एक ऑपरेशन जायचें 1.5 लाख तुवें बांदिचें पयलें आनी तो बांदलो जाल्यार ऑपरेशन जाता ते देखून पयशे खंय धांवन हाडचे फादर ते देखून आज डिस्चार्ज करूंक सांगला वेचे म्हणालो पूण एक उतार परतून म्हणालो फादर फाटल्या इतल्या वर्सांनी हांव कश्टून आसा 8-9 लाख रुपये खर्च जाले म्हज्या चिकित्से खातीर पूण देवान म्हाका सोडूं ना देवान म्हाका हा सांडू ना फादर विविध मनशां मारिफात विविध वेळार म्हाका कुमोक लाभल्या म्हणालो इवन ताका ट्रिटमेंट दिल्या त्या डाक्टरांनी समेत ताका कुमो केल्या पयशांनी आनी ताका आदार दिला आनी तो म्हणालो आतां पयशे नात वेता फादर पूण तो देव सांसून घालचो ना पयशे जाल्या उपरांत येवन परत तें ऑपरेशन करता भलायकी जोडूंक प्रयत्न करता मोगाल भावानो आनी भयणीनो एक ल्हान गडीत पूण हांव विस्मीत पावल्लो त्या भावाचो भावार्थ त्या भावाची पातयेनी त्या कश्टा मदें समस्या मदें आनी ओळवळ्या मदें पिडेशिडे मदें देवाचे ताणें दवरली पातयेनी आनी ताच्या
तोंडाचेर आसलें तें पिसफुलनेस, निशब्दपण, तें मौनपण आनी कितलो समाधानेन आसलो तें पळयतना म्हाका आज्या बगलें आनी ताजे पत्नी बगलेन बसली. तेंत म्हणालें, आमची पातयेनी देवाचेर पादर, आमचे विश्वास देवाचेर. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कश्टी आमच्या जिविताचो वांटो. आमच्या जिवितांत कश्ट येतना, आमच्या जिवितांत समस्या येतना आमची विसोन कितें? कसली विसोन आमी करता? देवाक विसता वा इतर संगतींची आमी विसोन करता? आमच्या दिसपट्या जिवितांत जिविताची विसोन करता, मोरणाची विसोन करता. आज आमचे मुखार एकालेकान तेंची ताप आयचे पयले वासाप दवरूंक प्रयत्न करता. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जेजू आयच्या वांजेलांत 2 भाग आसात. पयल्या भागांत जेजू आपणाच्या सिसा लागीं आपणाच्या कश्टा मोरना विशांत तो उलयता. आपणाक कश्ट सोसूंक आसात, आपणाक कुर्सार मारतले, आपणे मोरोंक आसा, ह्या सगळ्या विशांत आपणाचे आटे विटे जेजू उलयता. आनी जेजू ह्या विशांत उलयतना म्हाका भोगता खंडीत जेजून घट मौन केल्लें, निर्धार केल्लो तें स्विकार करूंक, त्या कुर्साक वेंग मारूंक आनी त्या कुर्सा मारीपात मात्र मनशाकुळाची सोडवून मनशाकुळाची जतन म्हणलें. ताका तें स्पश्ट जाल्लें आनी बापाची खुशी ती जाली जाल्यार बापाच्या कुशेक हांव खालती मान घालता, बापाची खुशी करूंक हांव फुडें येता म्हणून जेजून निर्धार केल्लो. आनी त्या देखून ताच्या सिसां कडेन त्या कश्टा मोरना विशांत जेजू उलयता. आपणे त्या कुर्साक वेंग मारूंक आसा म्हणून जेजू तांकां शिकयता, समजयता. मोगाल भावन आनी भयणीनो, येत जेजून जुवांवच्या वांजेलांत आमी वाचता. जेजून म्हणलें, गोवाचो कण मातयेंत पडोवन मेल्ल्या करीत तो एकोडोच उरता. तो कण मातयेंत मेल्लो जाल्यार मात्र जीव दिवंक शकता, येतेश्ट फळ दिता म्हणून जेजून शिकयल्लें. आनी हांगासर जेजू तो गोवाचो कण, माती ताणें वेंगुल्लो तो कुरीस आनी ताचे कुर्साचे मरण आमकां ससनाच्या जिविताची वाट आनी येतेश्ट फळ म्हळ्यार ससनाचें जिवीत. आनी त्या देखून जेजू त्या कुर्साक वेंग मारता. कित्याक आपणा त्या कुर्सा मारिपात ससनाचें जिवीत मनशाकुळाक जोडून दिवच्या खातीर मोगाल भावन आनी भयणीनो, आनी त्या देखून कुर्साचेर आपणाकच बलिदान भेटोवन ताणें मोरनाचो नाश केलो आनी ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. त्या देखून आज आमची विसोन मोरान न्ही, आज आमचे विसोन सूख न्ही, आज आमच्या जिविताचे विसोन देव जेजू, आज आमच्या जिविताचे विसोन जिवीत, आज आमच्या जिविताचे विसोन कुरीस. आनी आज आमी असली विसोन आमच्या दिसपट्या जिवितांत करता जाल्यार आमकां जिवीत मेळटलें. न्हय केवल ह्या संवसाराचे 4 दिसांचे बगर सासणीक शाश्वीत जिवीत मेळटलें. देवा सांगता आमी जियोंक शकतले म्हणलें आज जेजू आमकां स्पश्ट करता. आनी त्या देखून आयच्या वांजेलाच्या दुसऱ्या भागांत जेजू सगळ्यांक आमकां हर एकल्याक आज म्हणटा इतलेंत, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखोवन घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. जेजूचो पाटलाव करीत जाल्यार आमच्या दिसपट्या जिविताचे कुरीस आमी घेजय, त्या कुर्सांक आमी वेंग मारी जाय आनी ताचो पाटलाव करी जाय म्हणलें जेजू आमकां स्पश्ट सांगता. मोगाल भावन आनी भयणीनो, ना जाल्यार आपणाचो पाटलाव करचे नाका, आपणाच्या फाटल्यान येवचें नाका. आनी ह्या उतरां मारिपात जेजू आज आमकां क्रिस्तांवांचें जिवीत, त्याग साक्रिफिसाचें जिवीत म्हणलें आमकां समजयता आनी असल्या जिविताक आमकां तो आपोवणें दिवंक प्रयत्न करता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या देखून क्रिस्तांवांचें जिवीत, कुर्साचें जिवीत, क्रिस्तांवांचें जिवीत, कश्टाचें मरणाचें जिवीत, क्रिस्तांवांचें जिवीत, दगदवणेचें जिवीत, हें सत मोगाल भावन आनी भयणीनो. पूण एक आमी उडाव दवरूंक जाय, कुरिस्त आमच्या क्रिस्ती जिविताचो वांटो. कुर्सा विणे आमकां जिवीत ना, कुरीस आमच्या क्रिस्ती जिविताचो शिकार ते जावन आसा म्हणलें हें सत आमी वळखून घे जाय. तर मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमच्या दिसपट्या जिवितांत विविध तरेचे कश्ट, विविध तरेची पिडा, विविध तरेचे समस्या,
विविध तरेचे दूख सलवणी आनी हे कुरीस आमकां मेळटा आसतना आमची पतेनी कितें मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचो मनोभाव कसलो हे आज आमी आमकांत विचारूंक जाय. हे नियाळ करतना म्हजे मुखार 2 चिन्ह आयलीं आय पवित्र पुस्तकांतली. पयलें जेजूच्या रुपांतराचें घडीत. जेजू त्या ताबोर पर्वताचेर रुपांतर जाताना ताचे सांगाता तेग मोगाचे सीस आसले आनी तांचे पैकी पेद्रो हो सगळो वैभव पळयल्लें, सर्गींचे एका लेखान दर्शन पळयल्लें. पेद्रो इतलो संतोशान बरयल्लो, इतलो तृप्तेन बरयल्लो. जेजू लागीं कितें म्हणालो? सोमिया आंगत आसचें कितलें बरें, सोमिया आंगत आसचें कितलें बरें. 3 तोंब मारया, एक तुका, एक मोइसेक, एक एलियाक. आंगत रावया, सकयल येचें नाका, एंत बरें. आनी तोत्तू पेद्रो थोड्या तेंपा उपरांत वा थोड्या दिसा उपरांत जेजू ताच्या कश्टा मोरना जिवनपणा विशयांत सिसा लागीं उलयतना तो पेद्रो जेजूक कुशींत व्हरता आनी जेजू लागीं कितें म्हणटा? सोमिया तुका तशें घडचें नाका, तुका कुरीस नाका, तुका मरण नाका. तक्षण जेजून पेद्रोक कितें म्हळें? म्हजे चर्चिलो पयस सरसयताना देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें चिंताय. देवाची मांडावळ, देवाची जाणवाय तूं समजोंक शकनाय, मनशाच्या चिन्मान तूं उलयताय. म्हजे चलो पयस सरसयताना. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत ही मस्तपणी अशेंत घडटा. आमच्या जिवितांत आमी 2 तरेचे पेद्रो जावंक पावता. आमच्या जिवितांत सगळें बरें येताना संतोष समाधान आमकां दैत्य आस्त बदीक ग्रेस्त काय सगळें आसतना थोडे फावटी देवाचो उडासी ना, थोडे फावटी आमींत देव जाता, थोडे फावटी वस्तूत देव जातात. आनी त्या दाळ आमी देवाक दुसना. कोणी एकले देवान म्हाका कित्याक इतली बरी भलायकी दिल्या, कित्याक इतलें बरें कुटाम दिलां, कित्याक इतलो बरो दादलो दिला, कित्याक इतली बरी बायल दिल्या, कित्याक इतली बरी भुरगीं दिल्यांत, कित्याक इतलें बरो दिलां. आमी देवाक कोणी म्हणलें आसा गी? सगळें घेता हे बरेंपण आयिल्लें पुरो देवाचें पुरो घेता. पूण जिवितांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार, समस्या आयिल्ल्या वेळार, दूख आयिल्ल्या वेळार, पिडा शिडा आयिल्ल्या वेळार देवाक सवालां. आनी एक पेद्रो, हे म्हाका कित्याक? हांवें कितें वायट केलां, हांवें अन्याय केला, तुका दिसना गी हांव कश्टाता. आमी देवाक कितलीं सवालां वय सवालां आमी उडयता, विचारता मोगाचें न्हू. त्या देखून आज एक सत आमी समजा जाय, हे दोनी आमच्या जिविताच्यो खुशी मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत सूख संतोष आसा, आमच्या जिवितांत कुरीसी आसा, कश्ट दूख आसा. हे आमच्या मनशा जिविताचो वांटो, हे आमी स्विकार करूंक आसा, हे आमी घेवंक आसा आनी हे आमी फुडें सोमकोंक आसा. आमी आयकलां गंधाचो कुडको कितलो झरयलो तितलो चड परमळ ताचे तावन भायर येता खंय. कोबू गाण्यांत पिठो जाल्ल्या तितलो ताचे तावन रुचीक रोस भायर येता खंय. त्या देखून कश्ट आमकां मनशांक पाड करिनात. कश्टा वेळार आमकां पयलें आमचीच बरी वळख जाता, हांव कितें, हांव कोण, हांव कितें आमकां वळख जाता. दुसरें कश्टा वेळार आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. आनी हे सगळें अनुभव करता आसतना आमची जबाब जोब प्रवाद्या बरी जायचे मोगाचें न्हू. आमची जबाब जोब प्रवाद्या बरी जायची. जोबान कितें म्हळें? देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. आमच्या कश्टा वेळार, सुखा वेळार, आमच्या बरेपणा वेळार, आमच्या वायटा वेळार आमी म्हणूंक जाय एकच, देवान दिलें, देवान व्हेलें, देवाचें नांव सदैव जावं. देवाक आमी स्तुती करूंक आमी जाय. पूण मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मनशा स्वभावान, मनशा सैमा प्रमाणे आमच्या जिवितांत कश्ट, समस्या, पिडा शिडा, सलवणी येता आसतना आमी कांगळ जावचें, आमी देदेस्पो जावचें तें साज. पूण एक सत हें सगळें आमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणलें पवित्र पुस्तक आमकां समजयता, आमकां तरबेतपण करच्या खातीर. त्या देखून तो हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 सांगता की देव आपल्या पवित्रपणान आमकां भागीदार करीचे म्हणून आमच्या हिता खातीर आमकां शिक्षा लावन सारक्या वाटेक हाडटा खंय. त्या देखून कायिल्ले कश्ट, कायिल्ले समस्या, कायिल्ले पिडा शिडा, कायिल्लें दूख आमकां देवान ताच्या पवित्रपणान वांटेली करच्या खातीर आमी सारक्या वाटेन आमी चलच्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो हें सत आमी उडासान दवरिचें.
तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, कश्टा वेळार आमी कितें करी जाय? पयलें हांवें सांगचें, कश्टा वेळार देव आमकां एक सुरी सानिना, हें सत. हें सदांच आमी उडासान दवरून देवाचेर पातयेनी देवाचेर विश्वास दवरूंक जाय. कित्याक आमच्या कश्टा वेळार, आमच्या दुखा वेळार, आमच्या पोडण्या वेळार देव आमकां वेंगून धरून आसा, वेंगून धरून रावता. त्या देखून म्हाका उतरां उडासाक आयिल्लीं. इसाया प्रवादी अध्याय 41 वाक्य 7 कितें म्हणटा? भिये नाका, कित्याक हांव तुजे सोबे आसा. घाबर नाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका गटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा. त्या देखून कश्टा वेळार हांव एकसुर न्हय. म्हजो देव म्हज्या सांगाता कश्टाता, म्हज्या पिडेशिड्या वेळार तोय आसा. हांव एकसुर न्हय. त्या देखून तो जेजून हें पुरो अनुभव केल्ल्या जेजून कितें म्हणलें? कश्टांत येयल्यानो आनी वजन वयतल्यानो म्हजे सशी येया, हांव तुमकां विशव दिता. कश्टांत येयल्यानो वजन वयतल्यानो म्हजे सशी ये, हांव तुमकां विशव दिता. कश्टा वेळार दुखा वेळार आमी ताका लागीं वचा जाय, ताचेर पातयेनी दवर जाय, ताचे कडेन मागा जाय. मोगाचें मागणें एकच आमचे हातेर आमचे बोळ, ताचे कडेन मागा जाय आनी मागा जाय आनी मागा जाय. तवळ आमच्या जिवितांत आजापां अद्भुतां घडटात. म्हाका उतरां उडासाक आयलीं. विक्टोरिया ऑस्टीन म्हणली एक बरोवपी अशें म्हणटा, तुज्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी देवाक स्वागत कर. केन्ना तुज्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी देव मेतेर जाता. तुज्या जिवितांत अद्भुतां घडटात, असर्यां घडटात. हें तूं पळयतलोय म्हणटा ती, हें तूं पळयतलोय. त्या देखून देवाक उलो मार, देवा कडेन माग. केन्ना देव तुज्या जिवितांत प्रवेश जोडटा, तुज्या जिवितांत अद्भुतां घडटात, असर्यां घडटात आनी तुजे कश्ट दूख आळू जाता म्हणटा. हें पयिल्लें. दुसरें उडास आमी दवरया मोगाचें न्हू. कश्ट थोड्या वेळांक मात्र, पूण ताचे उपरांत जोडचें तें सूख आपलें तें लांबायेचें. आमकां कळीत आसा, एक स्त्री तिच्या प्रसूतपणा वेळार वा ती गर्भ सांबाळल्या वेळार, गर्भेस्त आसल्या वेळार त्या 9 म्हयन्याक त्या भुरग्याक गर्भांत वावयता. ते कितले कश्ट आटाविटे भोगता, पूण भुरग्याक जल्म दिल्ल्या त्या घडयेंत हांव तिणें भोगसो तो संतोश दादोसपण दुसऱ्यांत. त्या देखून आमकां कश्टा वेळार देव ना, निरासपण भोगूंक पुरो, पूण कश्ट आळू जाताना, कश्ट शाश्वीत न्ही, थोड्या तेंपा ते आळू जाताना आमकां समाधान, संतोश, दादोसपण लाभता आनी तें शाश्वीत, तें लांब. आनी त्या देखून आमी हें सत वळखून घे जाय आनी देवाचेर आमी पातयेनी दवर जाय. तिसरें, आमच्या कश्टा वेळार आमचेत कश्ट व्हडलें वजें म्हणून आमी बसचें न्ही. हेरांच्या कुडसांक आमी कान मारी जाय. म्हळ्यार हेरांचे कश्ट, हेर कश्ट जाताना तांकां इल्लेशें समाधान दिवचें, तांकां इल्लें बुजोवन दिवचें, इल्लीशी धैर्यादीक उतरां उलोवचें, तांकां इल्लो सांगात दिवचें. इल्लें कुमो करतना, हेरांक हांव आदार दितना म्हजें वजें हाळू जाता, म्हजे कश्ट हाळू जातात आनी म्हज्या जिविताच्या कुर्सांक हांव वेंग मारून फुडें समकोंक म्हाका सलीस जाता. मोगाचें न्हू. म्हजेच कुरीस व्हडलें वजें म्हूण घेतलें जाल्यार आनी हेरांचे कुर्सांक हांव पळयना जाल्यार म्हजो कुरीस खंडीत म्हाका वजंत जाता, जडायसोत जाता. त्या देखून हेरांचे कश्ट आमी पळोवया, हेरांच्या कश्टांक इल्लें स्पंदन करया, इल्लें बुजोवन दिवया, इल्लें धैर्य दिवया. हें करता आसतना, हेरांक पावता आसतना म्हजें वजें हाळू जाता, म्हजो कुरीस हाळू जाता आनी आमचें कुरीस घेवन आमकां फुडें समकोंक सली जाता. तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, आपणाचो असो कुरीस घेवन समकाल्लो जेजू आमकां आमच्या जिविताचे कुरीस घेवन फुडें समकोंक, ताचो पाटलाव करूंक एक प्रेरण दुसरी ना. त्या देखून आमी हर एखाद्या त्या कुर्साक पळयलें जाल्यार त्या कुर्सांत हांव त्या क्रुसिफिक्सांत हांव आमकां बॉळ मेळटा, सकत मेळटा, कुरपा मेळटा. त्या देखून आमी गांवचें तें गीत आतां करेजमांत आमी गायता, कुर्सा सावळेंत रावूं तरी विशोध आमकां मेळटा. त्या देखून कुर्साच्या मुळांत आमी रावया. मोगाचें न्हू. कुर्साचेर नदर घालया, कुर्साची सावळी आमचेर पडो आनी तवळ आमच्या जिविताचे कुरीस व्हांवोवंक आमकां सली जातलें. तर ह्या करेजमाच्या वेळार, ह्या प्राजिताच्या काळार आमी विशेश तरान मागण्या मारीपात, प्राजितां मारीपात, दान धर्मा मारीपात त्या सोमयाक लागीं येवया, त्या सोमयाचो अनुभव आमी जोडया आनी एक बरी विसोन आमी करया. मोगाचें न्हू. जिविताची विसोन करया, देवाक आमी विसया,
कुरीस विसया आमच्या जिवितान आनी असली विसोन केल्ल्या वरवीं आमी जियेतल्या न्हय केवल ह्या संवसारांत आमी शाश्वीत सर्गार जियेतल्या तर आज तसो सोमी जेजो क्रिस्त आमकां असली विसोन करून आमच्या जिविताचे कुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान सोमकोंक तसो आमकां जाय आसली बोळ करपा दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया आमीन. Soro tak paling dilo Sweetar untuk bertah Ademan tuja pavitra sumya Pavitra ya vera Punya waina sengi arpita Bapa Kalsa amci aso pun ditau tukang Kan besar itu Moksuntus anisu Begitu jama sarta Gowa Sukunda syabaran kilo Sweetar Untuk bertah Bagal bertuja pavitra dan sumya Pavitra Kaya vera Punya Waina sungi erpita Bapa Kalsa amci Aso pun ditaktukan Kan besar itu Moksuntus anisu Begitu Bertuja masa depan Kan besar itu Moksuntus anisu Begitu masa depan म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे मिळणे आमच्या नक्की पवित्रीच्या जावा सर्वेश्वर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बघेवन लोरेस जमनी नोंबलेल्या गोवांच्या कणाबरी आपल्या जीवाची या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षींच्या मरणा वरवीं महिमेवन जालो आनी पवी सभे सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराच्या सोडून बसत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सवेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया आमी करू पावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भाग्यवंत लोरेस तुज्या भक्ताच्या मनाक ई पराप संभ्रमं तुज्या पवी सभेतूं फावो करताय. ताजें पुण्यावंत जिवीत आमकां धैर्य दिता ताजें शिकोवन आमचें गिन्यान उस वाडयता ताज्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून आतां देवादूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Darbara so service porto Sergani samsar perla tuja
sporaci nami, eta takacice, unsaki tukaje, unsaki tukaje. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगान आपलेच कुशेन कश्ट मरां सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हणे, वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें येरगान पातकाचे बोक्साने मेलच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासा करान. भावार्थ सोगून परगचोया. सुम्या जिसू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनः जीवन पर आमी परगटा, तुझ्या येण्या सुम्या जिसू आमी बापा ज्यूच्या मोन्ना स्वानी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्ती मनी उडास करता आनी वो जिवीत सोंदो आनी सोडोणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भगवंत बाप, जेराल्ड आयझक आमचो गवळी बाप, सगळे याजकी वर्गा बराबर आमच्या पवित्र सभेक तूं प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिजो पती भगवंत जुजे, भगवंत धर्नुता आनी सर काळें तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर भगवंत लोरेसा बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून बापाच्या कुशे खालती मान घालून आपणाचो कुरीस घेवन तो आपणाचें मिसांव संपोवन गेलें, तर आमी बापाच्या कुशे खालती मान घालून आमच्या जिविताचे कुरीस घेवन आमकां दिल्लें मिसांव जारी करूंक वावरूंक जाय आसली कृपा बापाक उलो मान सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका,
पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त जे येणे बरोवशान अत्रेक तेलांक आमकां तुझे उदार काको दी सर पातकांतले सुटय आनी सर आकनांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिड्यांतले आनी स तराच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याकी तो वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुझ्या दमदोता म्हळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्त जे दीस घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे आनी आमकां आनी आमच्या कुटुंबांक शांती दी समाधान दी संतोष दी सदांच तुज्या एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माय मोग संकेत जावं सुमयेची शांती एकामेकांक वांटून घेवया देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता आसतलो म्हूण बसोवनी गेल्लो आनी आज आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या जिविताच्या हर एका कुर्सा वेळार आमकां सांगात दिवचो आदार दिवचो आमचे कुरीस घेवन फुडें वचोंक कृपा दिवचो वस्तू जेजू सुमयाच्या जेवणाक आपयलां आमी सुभागी काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेव हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता हेची सुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेव हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता अंतरान हांव सुमया सजपाता वाडदिसान आसतना कश्ट जाता अंतरान हांव सुमया सजपाता वाडदिसान आसतना कश्ट जाता प्रकाश तुजो दयेन वाकय आदन मोसो म्हाका चलय हेची सुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जेवणान तुज्या जियेव हांवें संवसार माया मोगान कृपा मागता विश्वासर मनशा काळजान भरला अशांती बिरान सगळ्यान भरल्या विश्वासर मनशा
काळजांत भरला अशांती भिरांत सगळ्यान भरल्या शांतीच्या गुवारा आयक प्रार्थना दैर म्हाका दे आत्मीक काळान ये जेजुये काळजान म्हज्या दादोस कर म्हाका जीवनान तुज्या जियेवंका संवसार माया मोगान कृपा मागता ओडत रेगान उपकारातयता अर्गा पातयता जेजू मोगळा काळजांत आयलाय विडार गेलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगळा आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय मासारतान दादोस करताय आम्हा सर्वांक मोगान पोसताय मासारतान दादोस करताय उपकार तुजो बावडू कुसो मोकरच्याक दी आदार तुजो उपकारातयता अर्गा पातयता जेजू मोगळा काळजांत आयलाय विडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू मोगळा आपल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बगेवन लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी आलो पाद्र्यांक उगण आनी तांच्या गरजा भावांक आमचे हातपाय सोडसडीत कर गरिबांच्या आनी अनीत भक्तल्यांच्या हक्का राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का बजो कसमरां लेगून सोसूंक आमकां तयार कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें भावांनो आनी भयणीनो आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसाचे प्रधान याजक जावन अपुर्बेचें आराधन चलोवन व्हरून बरी शिकोवण दिवन मिसाचें बलिदान भेटोवन अपुर्बेचे देवाचे उताराची शिकोवण आमकां दिल्या मानदेक बाप अनिल डिसोजा डिरेक्टर कुटुंबा जिविताचे केंद्र मंगळूर दिएसेस तशेंच निवृत्त याजकाचे घर सांत भगवान जुजेवाज असो डिरेक्टर चापलेन आज हांगासर ते आयल्यात तांचो आमी उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तांच्या वर्त्या मिसावांत देव तांकां आदार दिवं दी सांत लोरेसाची मजत सदांच आसूं दी म्हणून मागता तेर्साची लितुर्जेची जबाबदारी सोलोवन व्हेल्ल्या बाजिलिकाच्या लितुर्जेक समितीक देव बरें करूं जिणेक आटोव करूंक नवे निर्धार घेवंक देवाच्या उतरान पातकी जिणी बदलन बरी कबार सत्मानून आईन ह्या वेळार देवाच्या उतराच्या शिकोवणेन आमच्या जिविताचें बदलावण रुपांतर करूंक हांगासर ह्या पवित्र तळार 2 दीस रेतेरी दवरल्या मार्चाच्या 6 आनी 7 तारखेर सकाळीं 9 तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत मानदेक बाप रोमन पिंटो ही रेतेरी सोलोवन व्हरता दायकन हजर जावचे मार्चाच्या 6 आनी 7 तारखेर सर्गीच्या सर पदवीधर बापा भाग्यवंत लोरेसाच्या मानाक हांगासर मुर्दोम दिल्ल्या पिरजेंत रावल्ल्या जेवणाचे प्रायोजक जावल्या आनी तशेंच वंतिके दिवन ह्या पवित्र तळाच्या सर बरेपणा खातीर आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटना सांत लोरेस तांचे पासून विनाती करूं तांच्या कुटुंबाक आदार दिवं तांच्या काळजा मनाच्या आत्रेक फळादीक करूं आनी सांत लोरेसाच्या कतकतीत मागण्यान तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर दिल्ल्यांत घेता म्हणल्यार त्या उतरा मारिफात तांकां बरेंपण जावं दी
देव तांचेर आशिर्वाद घालूं ह्या मानाच्या वातयेचेर तुजो आशिर्वाद घाल उजवाड तांच्या काळजा मोनांनी तांच्या कुटुंबांत ते पेटोवं आनी आमरे फासर तरसो काळोख पयस करूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिरचेंत अश्विता मार्टीस मूडबेळ्ळे, अश्विता मार्टीस मूडबेळ्ळे. लिल्ली एडवर्ड नोरोना आजेकार, लिल्ली एडवर्ड नोरोना आजेकार. मुर्दोमू पीटर पाउल डिसोजा होसबेट्टू, पीटर पाउल डिसोजा होसबेट्टू. डेरिक प्रीतिका क्रास्टा नक्रे, डेरिक प्रीतिका क्रास्टा नक्रे. रोमेरियो टोम आजेकर, रोमेरियो टोम आजेकर. जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक मिस्टर डेल्सन डिसिल्वा अँड निलिमा मतायस मुंबई, डेल्सन डिसिल्वा अँड निलिमा मतायस मुंबई. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां वेनिशा गागा काणाजार, वेनिशा गागा काणाजार. अल्विना वियोला नाझरेथ बेलमंड, अल्विना वियोला नाझरेथ बेलमंड. स्टीवन एंड टीना मिरांदा दोहा कटार, स्टीवन एंड टीना मिरांदा दोहा कटार. मर्विन डिमेलो मुंबई, मर्विन डिमेलो मुंबई. विजोल विलोरा डी अल्मेडा कारकळ, विजोल विलोरा डी अल्मेडा कारकळ. अलेक्झांडर डिकुन्ना मैंगलोर, अलेक्झांडर डिकुन्ना मैंगलोर. क्रिस्टिन पिंटो मैंगलोर, क्रिस्टिन पिंटो मैंगलोर. एडविन कार्लो मियार, एडविन कार्लो मियार. नांव नाका म्हूण कुंटलपाडी बी, नांव नाका म्हूण कुंटलपाडी बी. आनी कोणाचीय नांव आसून गेल्या जाल्यार तांणी येवन वाती स्विकार करच्यो. ಸೌಮ್ಯಾಕ್ ಸ್ತುತಿ ಕರಿಯ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 158 158. Mogal patron saloresa naman करताव आमी तुका पावतू राखण्याच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिसायाच्या केलोय मोग सौम्या जेजूसो प्रसारलोय संदेश क्रिस्ताचो जोडलोय गुरु मार्तिराचो आमार सस्नीक जिविताचो मोगाळ पात्रोन सालोरेसा नमान करताव आमी तुका पावतू राखण्याच्या सर्वांच्या सलय वाटेन क्रिस्तायाच्या. सांत लोरेसाक मागणें येजतेवन मार्तिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायस पवरत्या खातीर कठीण कश्ट सोसून जिवरिल्ल्या आयकमचें खालचें मागणें वर्त्या पातळेन आमी तुजे ससी आयल्या जिव बाबाक तेर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निष्कळपण आमचे थंय परजळशें कर. आमच्या सरात्मेकने संवसारी वडिलां थंय खालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवडत्यांक आनी भवडतांक शेणिल्ल्यांक सर्गींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळादेक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारोवन दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सरगर्जांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर आर्गां देवया. बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर विजा लाभिल्ल्या खातीर आर्गां दितात. BP कंट्रोल आयिल्ल्या खातीर आर्गां दितात. डेन्झिल आनी कुटुंबाक आर्गां दितात. आपलें CA फायनल पास जाल्ल्या खातीर तशेंच बरें काम ताका मेळिल्ल्या खातीर सर्जरी नासतना पांयाचें बोट गूण जाल्ल्या खातीर आर्गां दितात.
बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात वयसी रिजल्ट बरें आयिल्ल्या कसोत अर्गां दितात देवाच्या दयान सांत लोरसाच्या मजतीर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात अर्गां जावन सर्वेस्परा देवा गीत गावया Bukan uca ailan Sumia Kalsan idar kelan Tugas makadimun Dunia Santos makadilan Bukan uca ailan Sumia Kalsan idar kelan Tugas makadimun Dunia Santos makadilan सांत लोरेसाच्या मजतीन उपकार मेळोवंक कोर्टांत आसलेल्या केसीन जीक मेळोवंक घरांत समाधान आनी मोग मेळोवंक बरें काम मेळोवंक 2 कोर्टांत डिस्ट्रिक्ट कोर्टांत 7 आसल्यारय अन्याय जाल्ल्या खातीर हायकोर्टांत विन जावंक इंटरव्यूचे ऑफर लेटर बेगीनच येवंक भुरग्यांनी एग्जामांत बरी तयार करून बरे मार्क्स मेळोवंक आमाल पेवणें सांडूंक विजा लाबोवंक मागण्यार वेळार घरा पावोवंक शिकोवंक बरी मोद दिवंक सांत लोरेसाच्या मजतीन बरी सैरीक मेळोवंक रीण फारीक जावंक कोंकलेची शेळीची पिडा गूण जावंक दोळ्यांत ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक दोळ्यांक देस लाबोवंक पांयांचे आनी हाताचें दूख रावोवंक प्रमोशन मेळोवंक केसोळी पडचे संपूर्ण रावोवंक बोड दूख गूण जावंक गांठी दूख गूण जावंक BP शुगर नॉर्मल जावंक मुताची पिडा गूण जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक घर नांवार जावचे पासत बिझनेस बऱ्या तरान जावचे पासत घर नांवार जावचे पासत बरी भलायकी लाभचे पासत वाटेची समस्या परिहार जावंक पायल्स गूण जावंक कन्वर्शन जावंक डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक गव्हर्मेंट कॉलेजीन BA MS करूंक सीट मेळोवंक घर जागो काण घेवंक फावो जावंक प्रायवेट जाग्याचो परत दुसरें ऑपरेशन तें बऱ्यान जावंक आनी तेंचो फायनल जावंक मागते आसात स्टडीज वयर कॉन्सन्ट्रेट दवरूंक हार्टाचे प्रॉब्लेम समा जावंक एलर्जी गूण जावंक कॅन्सर पिडा संपूर्ण गूण जावंक हातीन घेतिल्ली सर्व योजना सफळ जावंक पिड्स गूण जावंक माथ्याचे केस झडचे रावंक काजार बऱ्या तरान जावंक सर्व योजना सफळ जावचे खातीर मागतात आनी तशेंच मागतात काजार बऱ्या तरान जावं IELTS एग्जाम पास जावंक उस्मोट गूण जावंक माथ्यार आसलो समकळ गूण जावंक वायट इश्टागात सोडूंक हिमोग्लोबीन सोडोवंक वेरिकोस गूण जावंक चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोवंक मागतात पयशे पाटी मेळोवंक भायर पडले कार्यामणी मेळोवंक पासपोर्ट रिन्यूवल जावंक कोलेस्ट्रॉल थायरॉयड गूण जावंक बोरवेलांत बरें उदक मेळोवंक मागतात एका चलयेक कुसल्या शिकपाक वचोंक फ्रांसाक जावंक फ्रांस गांवांक वचोंक फावो जावंक सिगरेट सोडूंक तोंडार आसची कथां जागो कथां गूण जावंक जागो सेल जावंक गोवान आनी बायलेन मोगान एकवटान शिवंक मत उजवाडावंक एका स्त्रियेचे फायब्रॉयड गूण जावंक आनी फ्रॉड जाल्ले 8 लाख रुपये फाटीं मेळोवंक तशेंच मोतीक समाधान लाबोवंक मागतात सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन प्रत्येक तेसां पासत मागतात विलबाराक बरी भलायकी मेळोवंक मागया जॉयस आनी तुज्या कुटुंबाची केस कोर्टांत आसा तांकां केसीन जीक मेळोवंक जॉर्ज म्हणल्याचे कामाचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक एका भुरग्याक बरी भलायकी मोतीचें समाधान आनी शिकपांत यशस्वी मेळोवंक जेनेविव डिसिल्वा उडपीन 4th स्टेज कॅन्सराच्या पिडेन वळवळोन तशेंच 4 हप्त्यांत जावन आसलें वोंक गूण जायना ती वोंक संपूर्ण तरेन रावून तिची भलायकी फाटीं मेळोवंक मागया रियाना जेन डिसोजा 21 वर्सांचे
3rd स्टेज कॅन्सराच्या पिडेन वळवळटा ताची पिडा गूण जावंक भलायकी पाटी मेळोवंक मागोवन आसात. सांत लोरेसाच्या विशेष मजतीन ही सगळी मागणी आम्हा सोमेस्तां पासत मागया, आमचे पासत मागया, आमचे लागीं मागोवंक सांगल्या सर तेसां पासत आमी मागया. ಕರ್ತರದ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸಲಿ. ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಗೆ ಸಿಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಂತೋಷ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ. ವಿವಿಧ ಬಂಧನಗಳಿಂದ, ಸೈತಾನನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ತರದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. गीता मारिफात देवाची काकूळत आता मागया. ऐकूचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीस तोंदी म्हाका आयच्या दिसा. ऐकूचे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीस तोंदी म्हाका आयच्या दिसा. शेकीम बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिवन बागी मरण बरोवन सरकार तुजे संगता सस्तां देवा खगोळसूचे बाग आमकां सुमेस्तां फोव कर. मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां देवी आमच्या बापा सर्गीच्या. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. Obsudis fotografs sankandi आणि आमी आमची सुकलेल्या पक्षता तशें आमची बदकां बगस आणि आमकां दाळीन पडून दिदी नाका, पूण वायटान दितू आमकां निवार. आमेन. मोरये मायेची मजत मागया सर. आमचे उपकार देवा लागीं पावच्याक सांतोरच्या मजतीनी मागया. नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळचे क्रिस्टी जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. भाग्यवंत लोरेस मारती राम आपसोत विनाती कर. प्रार्थुया. ये सर पदवेधरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वरशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून आमी लालेलो मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर पिडेस्त बावडा पासत मागया, आमचे पासत मागया, पेल्या पासत मागया, हेरां पासत मागया. कोणा पासत आमी मागोवंक येयल्या, कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगल्या सर्व पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळों दी. अस्पत्र आसलेल्या पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळों दी. माग तुजे पासत, तुज्या बगले नासल्या पासत माग म्हणून पवित्र आत्म्याचे देणे मागोवन पिडेस्तां भावना खातीर आतां आमी मागया. सोम्याचे नांवी आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें. सोमी तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर पदवेधरांनी ससान देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कोस्टोच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. या तुज्या विश्वासी साकरांचे तुजी दायल दिश घाल. पथकाक शिक्षाल दावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीच्या आनी कुडीची सर दूख तांचे दावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या बसलिकांत तुज्या दैवीक सावासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे म्हणली धादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडलें ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताच्या शिकोवण्यांनी देवके प्रकारार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंत जावं जियोवचे आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफान. आमेन.
सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. आमेन. तुमचे भितर रावो आनी तो तुमकां सांबाळो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. आमेन. आनी सर्पद्वेदा देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचे देवान तुमचे सवे सदांकाल रावो. आमेन. वचून यार क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडूख आमी समेस्त उबे रावया. पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं जेजूची सडवण आमकां लाबो. आमची पातकां गूण जावं. आमची पातकां नितळ जावं. आनी पवित्र तेलान आमचेर मागल्या मारिफात पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां लाबो. गूण करची सकत वाळोवं आनी ह्या मारिफात आमकां बरेंपण लाबो. ह्या सांत वर्साच्या कतकतीत मागण्या वरवीं देवा बापाची काकूळट हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्यांक मेळों दी. देवा बापाच्या काकूळटीन आमची पिडा शिडा गूण जावं. बरी भलायकी मेळोवन ह्या जाग्यार येवन देवाक अर्घ दिवचे भाग आमकां समेस्तांक फावो जावं दी म्हणून मागया. स्वागत पवित्र तुका आमचे मोठे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सोबे दिवचे वोदा संस्थावांची सुंदर आणि मोदेना सगळे तो सर स्वागत पवित्र तुका आमच्या बापा बघून स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळसा नितळ कर तू आमकां बापा बघून सस्ता तो जिवीत दिवचे ओरा सस्तावाची सुंदर आणि मोदेना सगळे तू सला जिवीत दिवचे ओरा संस्थावाची सुंदर आणि मोदेना सगळे तू सला जीवा पालकरे क्रिस्तर बलिನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ
ಆರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸೇವೆಯ ಬಾಳನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಬಡತನ ಕರೆಸಿ ಸಿರಿತನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಳಿನ ಅರ್ಥವ ಸಾರಿದಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸೋದರ ಪ್ರೇಮವ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿ ದ್ವೇಷವ ಮರೆಸಿ ಕ್ಷಮೆಯ ಕಲಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ದೂತರು ನೀವಾಗಿರಿ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಲಾರೆನ್ಸರೇ ನಮ್ಮಯ ಜೀವ ಪಾಲಕರೇ ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಾಳಿನ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಮೊಗಾಳ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮೋರಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿ ವಾಂಕ Jesu'च्या पवित्रसा तुझ्या दे तुझे आशीर्वाद भगवान सालोरेसा आमपसो विनतिक भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.